फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात VBG रामजी 2025 आमच्या केंद्र सरकारची ही नवी पहल। विषय थोडोसो नवीन आसा पण पुराय दिसभर चलपी ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान ह्या वार्तालाप कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान ह्या विषयाक हात घालता आसतना तुमच्या मनांतल्यो सगळ्यो जो शंका आसा तो डेफिनेटली सुटाव्यो जातल्यो अशें गृहीत धरून आमच्या कार्यावळीक आमी आता आरंभ करता। आमचे सगळे मानेस्त हांगासर पाविल्ले आसा। सुरवेक वार्तालाप ह्या कार्यावळीचे विधिवत उद्घाटन जातले आणि ताचे खातीर आमच्या मदीं आसा आदरणीय श्री अर्जुन मोहन IAS सेक्रेटरी रुरल डेव्हलपमेंट। विनंती आसा PIB चे डिरेक्टर श्री मेश्राम सर हांकां तांचे आमचे जे गेस्ट आसा तांकां कृपया व्यासपीठाचेर घेवन येवचे। श्री अर्जुन मोहन IAS सेक्रेटरी रुरल डेव्हलपमेंट। विनंती आसा डिरेक्टर सरांक की तांच्यांनी व्यासपीठाचेर आपली बसका घेवची। तसंच रियाज बाबू यांना विनंती करतो की तांणी व्यासपीठाचेर बसका घेवची। भावानो, VBG रामजी ही केंद्र सरकारची जशी आम्ही पयलीं सांगला नवी पहल आसा। हे येवजणे वरवीं रोजगार हमी कशे तरेन वाडूं येता तशेंच कामगार सुरक्षा आणि थळाव्या नियोजनाचो समावेश जाला हाची माहिती पुराय दिसभर आमी तुमकां दितले। ते खातीर आयच्या वार्तालाप कार्यावळीचे विभाजन अशे तरेन केल्ले आसा। पहिल्या सत्रांत मानेस्ताच्या हस्तुकी ह्या वार्तालाप कार्यशाळेचे उद्घाटन जातले। दुसऱ्या सत्रांत डेप्युटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत श्री प्रसिद्ध नायक हांचे VBG रामजी कायदो 2025 च्या अंमलबजावणीच्या व्यवहारीक पैलूचेर उलोवप जातले। ताच्या उपरांत शिरोड्या पंचायतीच्यो सरपंच मानाधिक सौ मुग्धा M शिरोडकर ह्यो VBG रामजी ह्या कायद्यात ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभांची भूमिका ह्या विशयाचेर उलयतले। उपरांत आमी तुमचे प्रश्न घेतले। तुमच्या मनात समजा कितें प्रश्न आसत जाल्यार त्या प्रश्नांक तुम्ही विचारूं येतात। त्या प्रश्नांक हांगासर उत्तरां दिली वतली। ताचे उपरांत रियाज बाबू पब्लिसिटी ऑफिसर CBC हांचे PIB CBC चे कार्य हाचेर प्रेजेंटेशन जातले आणि उपरांत जेवणा खातीर एक विसव आसतलो आणि दनपारां बरोबर 2 वरांचेर ॲडव्होकेट अक्षता पुराणिक भट ह्यो VBG रामजी 2025 च्या कायदेशीर पैलूचेर हांगासर उलयतल्यो। ताचे उपरांत फीडबॅक आणि आभार प्रदर्शनात कार्यावळीचे बरोबर 3 वरांचेर समापन जातले। तुम्ही सगळ्यांनी ह्या कार्यावळीक मुजरत हांगासर उपस्थित राहिला म्हणून सगळ्या पत्रकार भावांचे भयणांचे हांव PIB च्या वतीन खासा उपकार मानता आणि तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि तुमकां येवकारता। आता इनॉग्रेशन जशें आमी तुमकां पयलीं सांगला इनॉग्रेशन करपाची हांव विनंती करता। ताचे पयलीं आमचे PIB चे डिरेक्टर नाना मेश्राम सरांक विनंती आसा की त्यांनी कृपया प्रास्ताविक आणि उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत करावं। सर प्लीज। आपल्या सर्वांचं आजच्या या वार्तालाप कार्यक्रमात पत्र सूचना कार्यालयाच्या वतीने मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो। माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा एक महत्त्वपूर्ण विभाग म्हणून पत्र सूचना कार्यालय हे केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची कार्यक्रमांची त्यांच्या योजनांची माहिती जी आहे ती प्रसार माध्यमांच्या म्हणजे तुमच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी देश पातळीवर काम करणारं एक मोठी संस्था आहे। त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, मुद्रित माध्यम, डिजिटल माध्यम या सर्व माध्यमांचा समावेश करून जी काही सरकारची जी काही कार्यक्रम आहेत, योजना आहेत, धोरणं आहेत त्याची माहिती आपल्यापर्यंत आपल्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा उपक्रम हे पत्र सूचना कार्यालय करत असतं। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आता नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारने
2005 पासून संपूर्ण देशात कार्यान्वित असलेली ग्रामीण भागातल्या अकुशल कारागिरांना, कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या मनरेगा या योजनेमध्ये काही आमूलाग्र बदल केले, काही सुधारणा केल्या आणि त्याला एक नव्या रूपात, नव्या व्यवस्थेसह केंद्र सरकारने त्याला लागू केलेला आहे. त्या योजनेचं नाव विकसित भारत रोजगार उपजीविका हमी अभियान ग्रामीण 2025 या रूपात संपूर्ण देशभरामध्ये हे क्रियान्वित झालेलं आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तिथल्या सरकारांनी त्या योजनेला स्वीकृत करून आपापल्या राज्यांमध्ये या योजनेला कार्यान्वित केलेला आहे. हा कायदा नुकताच संसदेनं मंजूर केल्यामुळे त्या संबंधीची जी काही पार्श्वभूमी आहे, त्यात करण्यात आलेल्या तरतुदी आहेत, त्यात करण्यात आलेले जे बदल आहेत, जुन्या योजनेमध्ये जे काही बदल करण्यात आले आहेत, त्याची माहिती जनता आणि सरकार यांच्या मध्ये काम करणाऱ्या प्रसार माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या प्रतिनिधींना होणं आणि त्यांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत त्या योजनेची विस्तारानं विस्तृत माहिती पोहोचवण्यासाठी आजच्या या कार्यशाळेचं वार्तालापचं प्रयोजन आहे. आपण आमच्या निमंत्रणास मान देऊ आपण इथे उपस्थित झालात. अपेक्षा ही आहे की या योजनेच्या बाबत जे काही लोकांमध्ये किंवा काही मध्ये जर गैरसमज असतील तर ते तुमच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत जावे ही आजच्या या कार्यक्रमाची अपेक्षा आहे. त्या संबंधीची माहिती पुस्तिका तुम्हाला या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं देण्यात येईल. काही तज्ञ वक्ते जे या पूर्वीच्या मनरेगा आणि आताच्या विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका योजनेच्या निमित्तानं ते आपल्या समोर वेगवेगळ्या सत्रात मार्गदर्शन करतील. आजच्या या कार्यक्रमाच्या या पहिल्या सत्रात औपचारिक उद्घाटनाच्या सत्राला राज्याच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव श्रीयुत अर्जुन मोहन हे आजच्या आपल्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिलेले आहेत. त्यांचं मी आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मनपूर्वक स्वागत करतो. आपण विविध माध्यमांचे प्रतिनिधीही इथं मोठ्या संख्येनं आलात, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचेही मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. त्या योजनेअंतर्गत समजा तुमच्या मनात काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील, त्या प्रश्नांना आणि आता नाव आय रिक्वेस्ट सेक्रेटरी सर टू काइंडली गाइड अस ऑन दिस सब्जेक्ट. Good morning everyone. Whenever a new initiative comes, there will be lots of communication, there will be lots of miscommunication. Just I am from South India, I am a person from Kerala. So the initial speaker also spoke in Konkani and sir also speak in Konkani or Marathi I suppose. So almost 70-80% of things I can understand through the words. Words also has negative meanings, positive meanings. So means the connecting words give the actual meaning. So whatever things sir spoke incomplete, I was not able to understand properly because I cannot understand the language properly. Similarly, whenever an initiative happens or a new scheme comes into picture, there will be lots of communication, miscommunication, communication gaps exist. So such a program like a media Vartalab is being organized so that the actual communication takes place. Whatever is the intent behind the scheme, whatever is the intent behind the new initiative, how that has been framed, a proper communication happens with the two stakeholders. So media, as you know, is a strong stakeholder in the present world. Like there will not be a single day in which we does not interact with the media. Interact in the sense like we see lots of videos in Instagram also, Facebook also, like print media also exists. Earlier like there was only print media existing, now though it is like print media is there, visual media is there, AV means is there, just audio means is there. So there are lots of means of communication in the present world.
So there should be like proper communication with the media persons also, so that the actual intent of the scheme or the initiative reach to the common man. Ultimately, the intent of any scheme is to benefit the common man. So I will just go through the important features of the particular scheme, that is VBG Ramji. So I'll just give an overview. I'll try to give an overview. This is actually a new legislative framework, so it will take some time to evolve also. For better understanding, it will always take time. There will be lots of discussions happening, there will be lots of to and fro discussion, through which only a proper scheme or a proper legislative action takes place. So as you all know, this VBG Ramji, the acronym stands for Vikasit Bharat Gramin Rozgar and Ajivika, Guaranteed Rozgar and Ajivika Mission Gramin. So in this only the whole intent is given. The first intent itself is a Vikasit Bharat. We have set a target for ourselves that we will be a Vikasit nation by 2047. At the same time, Goa has taken a step forward and came with an idea of Vikasit Goa 2037. So in the next 10-year framework, we have to be a developed state so that our nation can be a developed nation by 2047. So Vikasit Bharat, Guaranteed Rozgar and Ajivika Mission for the Gramin. So this scheme is basically for the rural population, and it guarantees Rozgar, employment, as well as Ajivika, which means livelihood. It is not about employment alone, it is about employment plus livelihood for the rural population. So this this legislation actually replaces the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act of 2005. As you know, Manrega was started implementation from the year 2005, and still the implementation is ongoing. So when the scheme was started implementation in the year 2005, that was a much secured scheme at that particular point of time. And over the years, as a country, we have also evolved. Like it is 20 years from now, our country also has evolved a lot. Our people has evolved. Our rural prosperity has improved. So there is a requirement for change in the scheme parameters. And with that good intent, the particular scheme of VBG Ramji was was enacted by the Parliament of India. The major reforms that is being conveyed through the VBG Ramji are, earlier, as you may be knowing, there were 100 days of guaranteed employment for any rural household who was demanding an employment. Now it has been increased to 125 days. From the earlier 100 days of guaranteed employment, now it has been raised to 125, which is actually an increase from the previous number of days. Another change which has happened is, earlier works happens in lots of parameters, lots of perimeter, lots of works used to happen. But now with the intent of a good rural infrastructure, all the works which can be taken up under the new act has been classified into 4 particular sectors, which starts from water security. As you know, water security is one important thing which both urban areas and rural areas need focus, and through the VBG Ramji Act, there will be focus on water security related infrastructure. The second thing is the livelihood related infrastructure. If you need a market for the self-help groups, or the market for the common man, or any livelihood infrastructure for that matter, which can be taken up under the provisions of the new act. And the third is the core infrastructure. Core infrastructure will include school buildings, hospital buildings, the roads, or for that matter, any infrastructure which is core for a livelihood aspect, or for a person to live in a particular village. These types of work can also be taken up under the new act. And the fourth is the most important thing. We always have been speaking about the climate change which is happening. So every infrastructure has to be a climate resilient infrastructure. We know that as year passes, maybe like all of us here are 30 and above for sure, mostly maybe 90% of us here. So what you have seen 20 years back during your school days and the climate that we are experiencing now is totally different. The kind of intense weather events that are happening, the kind of unpredictability that is happening, that is new, and because of the climate change which is happening. So every infrastructure that we develop, whether it is in the rural area or in the urban area, it has to be a climate resilient infrastructure. So earlier that focus was not there. So now this climate resilient infrastructure is also a part of the VBG Ramji Act. And another thing which I would like to focus is upon the convergence part. We always have been speaking about the convergence of various schemes, but actually
whether convergence happens is something which we have to see. There are lots of schemes in this country. There are state government schemes, there are central sponsored schemes, there are central sector schemes. But whether the actual convergence take place is a question. To the BBG Ramji Act, it has been made mandatory that there should be convergence of a scheme. And you know that a legislation has far better impacts than a order or a circular or a office memorandum. So it has been made, it has a legislative backing at present. So another major change is this convergence part. And as you know, like our lots of infrastructure development is happening parallelly through different schemes, like maybe schemes of the Panchayat department, schemes of the fisheries department, schemes from animal husbandry, agriculture. Multiple schemes are happening, multiple developmental projects are happening. So we should ensure that there is no duplication of efforts also. Like one department is working on the same project, same another department may also work, so duplication of efforts may happen. So all the works which has to be taken up under the VBG Ramji Act is now being added to the national, means will be added to the national rural infrastructure stack, and also will be linked to the PM Gati Shakti portal, which is a GIS based mapping portal. So all will be integrated now, which helps in avoiding the duplication, and also it brings in lots of transparency also, because as a person, as a common man, I will be interested to know what all works may be happening in that particular village. So now I need not go to the office, or I need not go to any office to see what kind of work is happening. There should be transparency, there should be accountability. So for all these, there has been provisions made in the Act itself. There has been provision for the transparency part, there has been provision for the accountability part. All the means people who are demanding employment has to be have a job card which is Aadhaar link, and there should be mandatory biometric attendance. All these provisions, whatever learnings happen from the Manrega, has been properly included into the new Act. So that is how things have evolved. And as you may be knowing, there is a provision for unemployment allowance also. If a person is demanding employment and the government is not able to provide the employment within the set number of days, unemployment allowance also has to be given within a time frame. This is also included in the new Act. And there's one other provision, like as you may be knowing, like during agriculture season, there always used to be news in the national media, like there's limited availability of manpower for the agriculture related activities because of the parallel works ongoing in other schemes. So there's a provision that state government, is up to the state government whether to notify 60 days at maximum as a particular period during which the works under the BBG Ramji Act cannot be taken up, so that the labor availability can be ensured in the other sectors like the agriculture sector. But this is completely upon the state government to decide whether this is required or not. So this Act has given the complete flexibility to the state government. At a time, it is a centrally sponsored scheme with a 60-40 implementation ratio, where 60% will be given by the central government and 40% will have to be paid by the state government, and some states it will be 90-10 ratio depending on the northeastern states. So these are the major parameters of this scheme. And as I initially told, this is a new Act, so it will take its own time to evolve, because this, like as you know, any new project, any new Act, any new scheme will have a disruption in the initial phase, but it is up to the officers or the implementing agency to ensure that the disruption is minimal and it is implemented in the true spirit, so that minimal disruption and the benefits of the scheme reaches the public. The legislative intent is properly taken care of. So these are the major things which I wanted to bring to your kind notice. Like I said initially, media plays a very important role in the present world. So media can actually create the perception, like through the videos, because we are a generation, including me, are a part of a generation who are actively involved in social media and will get easily influenced by the social media videos, the kind of content we create, and we tend to believe that many of these things are true. So media has a very active role in giving actual publicity to the factual position of this is the actual factual position. So please, my request to the media friends is that whatever is the actual facts, we should project it accordingly and ensure that the publicity is given adequate, so that the actual points reach to the
common man. So this is a kind request from my side, and I congratulate the PIB for organizing such a Vartalab session. I was actually searching what is the meaning of Vartalab also, so that I can also understand like what is Vartalab. So then I understood like what is Vartalab, and this has been ongoing since so many like today the Vartalab is on VBG Ramji. Similarly, many rounds of Vartalab has already been organized. It's like whatever we need to communicate, we need to discuss. There used to be lots of Vartalab sessions earlier also. I congratulate the director and his entire team for organizing such a program. I also congratulate the entire media friends over here for taking your time and coming for this very important session. All the very best. Thank you so much. Thank you very much, sir. Sir, with his smiling face, VBG रामजी हाचेर पूर्णताय प्रकाश घालपाचो यत्न केल्लो आसा. VBG रामजी स्कीम ही नवी स्कीम आसा आणि ते स्किमी संदर्भात तुमचे कडल्यान खूप अपेक्षा आम्ही बाळगिता. सरान व्यवस्थित प्रत्येक पैलूचेर सरान व्यवस्थित प्रकाश घातला. जरी तुमच्या मनात समजा कितें प्रश्न आसत जाल्यार ते आमी डेफिनेटली सुटावे करतले. सरान पयलीं सांगलें की आपूण साऊथ इंडियन आणि हांव कोंकणी, सर मराठीन उलयलो. पूण गोंयच्यो भावना तांचे मेरेन पावल्यो अशें सरान सांगलें की आमी जे कितें उलयता तेज्यो भावना सरा मेरेन पावल्यो. आमी गोंयकार हाचेच खातीर फामाद. आमचे गोंयचे जे राहणीमान आसा, आमचे विचार आसा ते इतके सुंदर आसा की प्रत्येकाक आपलोसो करता. आनी ताकाच लागून सराक लेगीत आमचे विचार सुंदरतायेन पडले. आमचे गोंयची याद म्हणून आमी तुळशी वृंदावन प्रत्येकाच्या घरा सामकार आमी पळयता. आनी तेच तुळशी सॅपलिंग आमी हांगासर खासा हाडिल्ले आसा. हांव आय रिक्वेस्ट Nana Mishram sir to kindly present a sapling of Tulsi to our chief guest, Sri Secretary. ही आमची गोयची याद खास सरा खातीर. आणि आता खाशेले रियाज बाबू हांचे सेशन आसा प्रेजेंटेशन ऑन PIB CBC. Most of the details that I'm going to present here, you already know about PIB, the functioning and all. But there are certain things that everybody at PIB feels that the media community is not aware of, which actually is for the benefit of the media people. So we thought we should talk about it so that you are also aware of it and you get a benefit of it. So there are certain elements that I would focus on. The other elements we'll just pass through. So, Shubham, next. So actually what is PIB? PIB, as you all know, is a medium between you and the government. So obviously the government will not come to you directly. So the government will go to PIB and the PIB will come to you. So it's in short, PIB is a medium. It's like the maintain coordinating body that facilitates communication. You all know that there are a lot of press conferences happening which PIB manages. Ministers do not come to you directly, or the Prime Minister does not come to you directly. They go to PIB, and PIB functions as a coordinating department between media and the government. Now, what does PIB do? Obviously, inform citizens, engage citizens, encourage citizens, all these kind of things. You already know. I'm not spending my time. I'm not wasting your time. Since we're selected for that also for Goa. Other than that, we also conduct exclusive press tours to other states and other union territories also. That is one of it, and just like I said, Vartalab is one of them. And the PIB also conducts local press tours. I don't know if somebody was there. Like we recently conducted a press tour to Goa shipyard to understand the functioning of Goa shipyard, because there were a lot of speculations about the functioning. There were a lot of controversies were going on. Of course, there will be negative aspects also, but it is always better to talk to the original authority and get information from that particular organization's head. So that Vartalab was that press tour was kind of help the media persons, the media members of the tour team to get to see what actually is happening on the ground. So that is also another thing. These are some of the initiatives, and again some of the major events that PIB conducts. Is one of it is IFFI. You all know that because that is happening in Goa. Another thing is that Waves. I don't know if somebody from this hall had attended Waves. Waves was an initiative of Ministry of INB
understanding the importance of the emerging media, which is digital. So Waves was a stepping stone for giving digital platforms, including digital creators, digital content creators, and digital media persons like web portal, news portals and all. It was a step to give them a platform. So Waves was an initiative. Waves government is planning to conduct Waves once in every 2 years. Now this is a structure of PAB which is not so relevant to you. We have a principal director general who is the head of office, who sits in Delhi. Then under him there are director general officers. Then we have additional director general officers. Then we have directors on regional level also, and deputy director, assistant director, and media communication officer and information assistants. That's the structure. So which is not so relevant. Now this is a nationwide web of PAB. We have 5 zones. Country-wise, if you look at country-wise, there are 5 zones. PAB Goa falls under West Zone. And we also have 36 regional offices. Almost all the states in the country have PAB offices. Apart from that, some big countries have more than 1 offices. So like that, 36 regional offices are there. In PAB regional outreach, as I told you, that probably PAB would be the only organization which can communicate in all the languages in the country within minutes. But for example, if a press release of a Prime Minister is released, within minutes that particular press release is translated to almost all the languages in the country and disseminated among the people. So that particular press release reaches all the states, the media persons of all the states within 10-15 minutes. So that is the reach of PAB, and that is why the government is giving PAB so much importance for communication, not for anything else. For communication, PAB can reach to let's say Kashmir, Northeast, Kerala, Gujarat, let it be any state and any language. That particular press release or any press communication reaches that particular media within minutes of that release of that particular release. So that is application of central government, information from central government. So because like that also, this coordination with the regional press about the programs and regional departments of union governments, and let's say there is a event that is going to happen at a central government department in Goa. So obviously that particular central government department will reach out to PAB for media outreach. So we will conduct a press release or press communication or press interaction like that. So PAB also works for other central government departments in the state. Then there is something called media feedback. So whatever is written about central government departments, whatever is written about central government schemes, so PAB sends a feedback to the particular ministry in the morning. So let's say our newspaper reaches your home at 7 o'clock. Then if there is a negative report about that particular about a particular ministry in that particular newspaper, so that feedback goes to that particular ministry in Delhi. So let's say if there is a negative news about any central government department or scheme in Goa, let's say a Goa newspaper printed a negative or they reported some negative criticism, let's say constructive criticism, let it be. So that feedback goes to the ministry. The minister itself or the secretary of that particular department or any senior officers of that particular department can read that particular clipping of that newspaper sitting in Delhi. So we have a feedback mechanism. Let it be negative, let it be positive. Both the news, even neutral news also, news items also go to Delhi. So there is a systematic feedback process that PAB handles. So this applies to all the departments and ministries, including Prime Minister's office and Home Minister's office. Then there is attention calling issues. There is a drought in a state. So that news about that incident, if there is a negative news about or positive news, both the news items go to that particular ministry, which might be Agriculture Minister. So the Agriculture Minister also gets to see that there is a news report in Goa about this particular scheme or this particular ministry. So they take action accordingly. Next slide show. Now there is an important aspect of PAB's functioning which was launched in 2019, which is fact check. So PAB started a fact check unit in 2019.
you must have seen a lot of fake news happening on social media. I'm sure all of us have seen fake news. I mean, misinformation on social media. So PIB has a unit which is fact check unit, especially dedicated to fact check these kind of claims on social media, misinformation on social media, and come up with a factual information. Sometimes the PIB has a process. Shubham, next slide. Before that, previous one. Next one. Yeah, to curb spread of fake news, the PIB fact check unit was established in 2019. The unit verifies suspicious information and claims related to the government of India. This unit follows a rigorous fact-checking process and ensures that accurate information reaches the public. This exercise was so useful during COVID era. And another incident I can remember is that Operation Sindoor, because a lot of misinformation was going on social media, and PIB fact-check unit used to get a lot of hundreds of queries on a daily basis during Operation Sindoor also. And almost all the ministries and the media also made use of PIB's fact-check unit during Operation Sindoor. Next slide, Vishwa, please. So this is a data-wise queries and authentication that PIB did. In 2019, when we started, PIB got only 19, or PIB did only 19 verifications of fake news. 2020 May it was 394. Let's say 2024 it became 583, and 2025 till December 31st, PIB has done 611 fact checks. So PIB receives thousands of queries, but there is a mechanism. So like every request, there is a WhatsApp number also. PIB, Shubham, next slide. This is a WhatsApp number you all can note down. And if there is any misinformation going on social media, and you doubt the authenticity of that particular news about central government schemes or any programs or policies, you can send that information to this WhatsApp number. And every number, there is also an email, and the website also, you can upload that particular verification. So every request over WhatsApp that PIB fact check unit receives, every request is considered as a query, and that every queries are based on their relevance, PIB fact check unit takes it up for verification. And there is a process also. Only the queries pertaining to Government of India are considered. There will be a lot of other fake news also on social media, but PIB does not entertain all those kind of things. Only queries related to Government of India are taken up for verification. That also based on the number of applications that PIB receives. Let's say there is a fake news going on social media, and PIB suddenly gets some 20-25 queries about that particular issue, then that issue is taken up. So then there is a process, and the process is that the PIB contacts that particular department or ministry. PIB also verifies that source of that information with the secretaries, let's say the directors of that particular department or any PRO. So authentic source is contacted for verification. Then only this fact check is released on social media, let's say Twitter, Facebook and Instagram. So that is how fact check works. Next slide please, Shubham. Now another thing that we really wanted to talk to you about is that PIB's journalist welfare scheme, because we at the PIB Goa also think that most of you are not aware, because we rarely get any request from you regarding this welfare scheme. I think when I joined PIB Goa office, so far I have seen only one request or two maximum. That was in 2000, if I remember correctly, 2022. 22 only one journalist who passed away, his wife got the benefit of journalist welfare scheme. So according to the scheme, Government of India scheme to support, this is a scheme, Government of India scheme to support journalists and their families in the most difficult circumstances in a time-bound and transparent manner. So according to the scheme, up to 5 lakh is given to the family that is in extreme distress due to the death of the journalist. I'll explain in detail all these kind of things. And another is that up to 5 lakh to a journalist in case of permanent disability. If somebody meets with an accident, God forbid,
and that particular journalist can apply for under this welfare scheme, and he'll get Rs rupees 5 lakh under the scheme. What is the criteria? I'll come to that. I'll come to that. Up to 3 lakh for a treatment of major disease, let's say cancer and heart diseases and all, where you need surgery. So like serious illness, you will get up to 3 lakh. And up to 2 lakh for treatment of a journalist seriously injured in an accident requiring hospitals, let's say bike accident. So it's important that you are aware of all these kind. There are provisions for you to get benefit under these schemes. There are some states where journalists make use of these schemes properly. There are certain states where people are not aware of these kind of things. For this, I'll come to all the details and all gradually. Now the criteria, let's say the definition, who is a journalist, who can make use of this scheme? A working journalist. A working journalist in the sense, a working journalist who is defined as a working under the Working Journalist Acts 1955. Then a media person engaged in reporting or editing for radio or TV news or print. Print is missing there, so print is also please include. Sorry. So full time, because print is so much part of a PAP, so somebody must have forgotten to mention it. So it can be a full-time person also, it can be a freelance, please note. A freelance journalist can also claim benefit under the scheme. Camera person, news editors, reporters, photographers, photojournalists, including freelance journalists, please note that. So this does not include somebody who is in the management. Let's say somebody is working at a particular newspaper as in a managerial position. PR and all these kind of people, HR, all those people cannot claim for this benefit. Another thing is that supervisory role play. If somebody is in the supervisory role at a particular news media, then he can also can't claim benefit. And the family, by family, it means that journalist, his wife or spouse, and dependent parents and dependent children. Dependent parents can also claim benefit under the scheme, and dependent children also. Dependent in the sense, all these parameters are defined properly in the rules and all. You can go to the PAB website also for better understanding of these kind of things. Now another thing is that can someone, next slide please, Joe. 1 minute. Go back. I think one is missing. One slide is missing. I'll tell you that. One word also missing there, editor. So we prepared this last night in a hurry because we wanted to talk to you about this because it's important, we felt. That's why some missing words and elements are there. I'll tell you that the eligibility is that the person should be a citizen of India, then a resident of India. Then he should either be, please note that he should either be accredited to PAB Delhi. Like there is a PAB media accreditation cards that people usually get. Some of you must be aware of that. And if not PAB accredited media, then state headquarters. For example, we have DAP here. You must be having DAP's accreditation card, right? So those people can also apply. And if the person is not PAB accredited, he is not DAP accredited, but still he can claim if he has an authenticity letter from his editor, somebody who has worked for. So such cases also is considered under the scheme. So even if you don't have this accreditation, but still you can try. And so that is there, and all the proposals you will get to see how to apply for these kind of schemes and all. And there is an application form which needs to be addressed to Principal Director General Principal Director General PAB, and you can also submit to your regional office. Let's say if it's in Goa, you can submit the letter to PAB Goa, not a problem. So then PAB Goa will forward it to PDG. Then there is a committee which sits in Delhi, and the committee meets once in every 3 months. So whatever applications that are received from across the country are considered when the committee sits once in every 3 months. So if there is any case which requires more attention, then committee also sits in between.
So it depends on the committee. Committee is headed by the secretary, and we also have this principal director general of PIB in the committee, and a couple of other officers also. So as I said, RS 5 lakh rupees is given for the family in case of the death of the journalist, and similarly permanent disability also comes under 5 lakh rupees relief, and 3 lakh rupees I said, treatment for journalists, ailments such as cancer, heart failure, heart ailments requiring bypass surgery or open heart surgery, angioplasty, brain hemorrhage, and paralytic attack, etc. So this would be subject to the medical expenditure not being covered under other insurance schemes and all. If you are covered under insurance scheme, the expenditure, that also the committee will analyze that also. If you're completely covered under the insurance scheme, you can claim obviously. So that is also subjected to discussion. And that's all. In details, you will see. If any queries and all, you can get in touch with the PIB Goa also. We will also help you. So the intention of this session on PIB is a journalist welfare scheme is that please be aware of these kind of things, and you can also tell your friends and your colleagues in the field, and make sure that you also inform your family. Let's say, God forbid, something happens, your family, your spouse should also be aware of these kind of things. Your parents should be aware of these kind of things. Let's say your children should also be aware of these kind of things. If something happens in at least our family gets something from the government. So that is about the journalist welfare. For any queries related to journalism, I think Ritesh, your doubt is cleared, no? Yes. So if any other queries, you can anytime reach out to PIB Goa office. Thank you so much. पुढल्या सेशन आम्ही सुरुवात करता. विनंती असा डेप्युटी डायरेक्टर श्री प्रसिद्ध नाईक, डिरेक्टरेट ऑफ पंचायत, तसेच मॅडम मुक्ता शिरोडकर, सरपंच ग्रामपंचायत शिरोडा हे ऑलरेडी आयिल्ले आसा. तसेच PIBचे डिरेक्टर नाना मेश्राम तिघांयकूय विनंती आसा की कृपया त्यांनी व्यासपीठाची बसका घेवची. डेप्युटी डिरेक्टर, डिरेक्टर ऑफ पंचायत, तसेच बाय मुग्धा शिरोडकर, सरपंच ग्रामपंचायत शिरोडा. दोनूय जे आमचे मान्यवर आसा त्यांचे स्वागत चालले आसा. परत एकदा ह्या वार्तालाप कार्यक्रमात तुमचे मनाकाळजासावन स्वागत. विनंती करता प्रसिद्ध नाईक, डेप्युटी डायरेक्टर, डिरेक्टरेट ऑफ पंचायत हांका की तांचो विषय आसा प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट्स ऑफ इम्प्लिमेंटेशन ऑफ VB रामजी. ह्या विशयाचेर ते उलयतले. VBG रामजी कायदो 2025च्या अंमलबजावणीच्या व्यवहारिक पैलूचेर तांचे उलोवप आसतले. सगळ्यांक येवकार. मिनिस्ट्रीन आणि म्हाका दिसता प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो गोवा ब्रांचान आयोजीत केल्ल्या ह्या खास अशा कार्यक्रमाक इतल्याच कारणा खातीर खास म्हणटा की काही गोष्टी आमच्या सगळ्यापर्यंत पावपाक जाय हो विचार करून हो खास असो कार्यक्रम सगळ्या मुखार दवरलेलो आसा. हांगा हजर आशिल्ले सगळे जर्नलिस्ट, माझे काही मित्र जे हांव फोंड्या व्हिडिओ म्हूण आसतना खुबशे म्हणल्यार एसिस्टन्स दिताले, तशे सगळे हजर आशिल्ले. त्याच भशेन डायरेक्टर, आमचे इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटींतल्यान ऑफिशियल्स, आमची सरपंच बाय मुग्धा शिरोडकर आनी सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. म्हाका दिसता ही स्कीम जी आसा ती स्कीम आमकां सगळ्यांक खबर आसा, म्हणून आमी एक लास्ट 2 म्हयने जाले ही स्किमीचे बद्दल आयकता. आतां ही स्कीम जी आसा ती नवी स्कीम अशी न्ही, म्हणल्यार जी स्कीम पयली आशिल्ली ती खंय तरी गव्हर्मेंटान रिवायव केल्या, आनी रिवायव केल्ल्या कारणान कांयश्यो एडिशन्स तितून भितर इन्क्लूड केल्यात फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसायटी एंड आमचे सगळ्या लोकां खातीर. आमी जस्ट हांवें एक 3-4 पेजीचीच एक ल्हानशी PPT केल्या. सो त्या PPTच्या माध्यमांतल्यान तुमकां की पॉयंट्स आनी डिपार्टमेंट आनी पंचायती कितें करतात हेजेर कांयशें आमी डिस्कशन करया.
आमी 1947 म्हाका दिसता आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडन्स तेजे नंतर सातत्यान एक विशय आशिल्लो की एम्प्लॉयमेंट आनी खंय तरी लोकांक काम करपाक प्रोत्साहन करप हेजेर दर म्हाका दिसता एवरी टायम इट इज डिमांड. सो तो डिमांड मीट करता आसतना आय वॉज जस्ट गोईंग थ्रू बॅक. सो 1960 साकून ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी जाल्ल्यो फ्रॉम वेरियस गव्हर्मेंट्स त्यो म्हणल्यार रुरल मॅनपॉवर प्रोग्राम. त्या 1960च्या टायमाचेर सुद्दां खंय तरी आमच्या लोकांनी विचार केल्लो की लोकांक आमी रोजगार दिवपाची गरज आसा. लोकांक खंय तरी फायनान्शियल एसिस्टन्सा खातीर आपले लायव्हलीहूड करपा खातीर एक खंय तरी चालना दिवपाची गरज आसा. हें तेन्ना साकून चालू आशिल्लें. ती स्कीम जी चालू जाल्ली तेजे नंतर क्रॅश स्कीम फॉर रुरल एम्प्लॉयमेंट, तेजे नंतर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तेजे नंतर 1989 जवाहर रोजगार योजना. ती स्कीम खंय तरी रिवायव जावन 1999 जवाहर ग्राम समृद्धी योजना, तेजे नंतर 2001 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. अश्यो कितल्योश्योच विविध स्किम्यो त्यो सक्सेसिव्ह जे गव्हर्मेंट जाले त्या गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो स्किमी इम्प्लिमेंट केल्यो गेल्यो. 2005 जी आमी MGNRGA स्कीम जी म्हणटात ती खंय तरी इम्प्लिमेंट केली. आनी दॅट स्कीम वॉज व्हेरी गूड कित्याक खंय तरी लोकांक गॅरंटेड आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आशिल्ली. सो 2005 जी आमची केली जी महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ऍक्ट 2005 ती स्कीम म्हाका दिसता अशी अत्यंत गरज आशिल्ली. ती आमच्या आता भारत सरकारान ती खंय तरी रिवायव करून तेजेर काही एडिशन्स केली एज पर प्रिवेलिंग सिच्युएशन्स. आणि ती आमची विकसित भारत जे एक माननीय प्रधानमंत्रीचे विजन आसा की विकसित भारत 2047 आणि गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्र्याचे स्वप्न 2037 हो विशय तकल्याक घेवन म्हाका दिसता आमी गोंय राज्यान खूबशें काम करपाची गरज आसा. विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन स्कीम 2025 इज अ टर्निंग पॉइंट. वॉट आय कॅन से इज ओन्ली बिकॉज जे आता नवीन गोष्टी ज्यो भितर घातल्यात तेजेर गॅरंटेड एम्प्लॉयमेंट मेळटलो हें गव्हर्मेंटान खंय तरी दाखोवन दिल्लें आसा. सो ह्यो सगळ्यो स्किमी करता आसतना जरी ते फक्त नाव जरी रिप्लेस जाता जाल्यार तितून भितर एडिशन्स प्लस खंय तरी एक विजनाचो नाव तेका दिल्लें आसा. विकसित भारत ह्या नांवा वयल्यान ही स्कीम चालू जाता. सो 1947 जे विजन टू मेक इंडिया सेल्फ डिपेंडंट सेल्फ रिलायंट हो विजन घेवन मुखार वयता. MGNRGA स्किमी भितर खंय तरी एक 100 दीस गॅरंटेड हें आशिल्लें. कितें आशिल्लें काम 100 दीस हांव तुका दितलो 365 दिसां भितरल्यान 100 दीस गॅरंटेड हांव काम दिता. उरलेले 265 दीस जे आसा ते आमी खंयच्यानी काम करपाक मेळटा. पूण मिनिमम 100 डेज काम मेळटलेंच ही गॅरंटी आशिल्ली. पूण आज तर आमी विचार करतलो जाल्यार ह्याच स्किमीचेर जी आमी न्यू जी स्कीम आसा जी रामजी स्कीम तेजेर 125 दीस म्हळ्यार 25 दीस सरकारान वाडयल्ले आसा. सो 125 दिसाचो एनहान्समेंट जो केला म्हळ्यार 25 दिसाचो एनहान्समेंट केला म्हळ्यार सहजतान 1 म्हयनो एक्स्ट्रा काम आमी कोणाक तरी दिता ही खंय तरी एक बरी गोष्ट जावन आसा. तेजे नंतर फोकस्ड ऑन नेचर ऑफ वर्क्स. पयलीं कितें आशिल्लें आमी कितलेशेच कामां घेतालीं. कामां घेता आसतना एग्रीकल्चराचेरच फोकस करताले बिकॉज इंडिया तर आमी भारत सरकार भारत तर आमी एक देश म्हणटले जाल्यार आमी खंय तरी एक एग्रीकल्चराच्या दृश्टिकोनान पळयता. आमचे जितली एरिया जी आसा आमी म्हाका दिसता कितले आमचे पीक आसा जे आमच्या 140 कोटी लोकांक पावता. म्हाका दिसना आमी खंयचीच खावपाची वस्त भायल्यान हांगा इंडियेक हाडटा तरी आमी हांगच्यान भायर एक्सपोर्ट करता आसतले. पूण एक बरी गोष्ट आसा की आमच्या भारत देशान इतल्योश्यो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आमी ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान प्रमोट करता. पयलीं एग्रीकल्चराचेर चड भर दिल्लो वयतालो. आतां कांयश्यो वेगळ्यो गोश्टी घातल्या. जशी वर्सां वयता म्हाका 2005 ते 2025 कितलोसोच बदल जाला आसतलो. कितल्योश्योच टॅक्नॉलॉजी इम्प्रूव जाल्या आसतल्यो. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय त्यो आतां आमकां ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान मुखार वचपाची गरज आसा. आनी इट वॉज अ नीड कित्याक काही वर्सांनी चेंजीस ज्यो करची पडटात त्यो चेंजीस ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान केल्ले आसा. सो फोकस्ड एरियाज ज्यो आसतल्यो किंवा वर्क्स जे आसतले ते एक 4 फोकस्ड वर्क्स सांगल्या. पयलीं म्हणल्यार वॉटर सेक्युरिटी. आज उदकाची टंचाई जी आसा ती खूब म्हाका दिसता एक इवन एक वर्डिंग्स आशिल्लें की फुडें तर वॉर जातलें जाल्यार तें उदका खातीर जातलें अशें खंय तरी एक स्टेटमेंट हांवें आयकल्लो.
सो उदका खातीर आमच्या गोंयाक आमी उदक कशें बाबा आमकां 24 तास उदक मेळटलें किंवा बरें प्युअर उदक मेळटलें ह्या दृश्टिकोनाचेर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत काम करचें पडटलें. तेजे नंतर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर फक्त व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स अशें म्हणपाक शकना, बारीक बारीक सुद्दां इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच वील हेल्प विलेज टू डेव्हलप इन दॅट सेन्स. सो असो खंय तरी एक विचार ते इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर काम करपाची गरज आसा. तेजे नंतर लायव्हलीहूड इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हळ्यार खंय तरी आमी अशें एक कॉम्प्लेक्स आसतलो किंवा अशें एक खंय तरी एक एरिया आसतली थंय आमकां बसोन आमचो जे आमी गांवांत पिकयतात तेजेर सेल करून आमी खंय तरी ते आमचो एक लायव्हलीहूड तेजेर आसपाक शकता. सो अशी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाची ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमकां दिल्लें आसा. फुडें वयता आसतना आनी एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा जो हेज्याय खातीर फ्युचराक आमकां विशय येवपाक शकता, तो म्हळ्यार क्लायमेट चेंज. सो क्लायमेट चेंजाचेर खंय तरी एक क्लायमेट चेंज जावपाक जायना म्हणून खंय तरी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत कामां प्रपोज करप होय विशय. म्हणजे 4 इम्पॉर्टंट सेक्टर्स ह्या गव्हर्मेंटान आमकां सगळ्या पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा. भारतांतल्या सगळ्या तालुक्यान, सगळ्या डिस्ट्रिक्टान, सगळ्या पंचायतींनी ह्या 4 गोष्टींचेर काम करपाची गरज आसा. सगळे डिपार्टमेंट काम करतात नो डावट, पूण खंय तरी हे 4 गोष्टी ज्यो आसात त्यो तर ग्रासरूट लेवला वयल्यान जर काम जालें जाल्यार खुबसो बदल आमकां येणाऱ्या काळात पळोवपाक मेळटलो. तेजे नंतर प्रेडिक्टेबल फंडिंग फ्रेमवर्क. पयलीं कितें आशिल्लें, पयलीं 90-10 ह्या रेशियोर आमकां पयशे मेळटाले. आतां खंय तरी जबाबदारी 60-40चेर आयल्या. म्हणजे स्टेटीची तितलीच जबाबदारी आसतली, फक्त सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो ग्रांट जाता काय कितें असो विशय जावचो ना. आनी जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट ग्रांट्स आसा तेन्ना अकाउंटेबिलिटी जी आसा ती चड आसता. ज्या कडेन तुका CAG ऑडिट म्हणून खंय तरी लागता, ते सातत्यान तेजेर तुका इन्क्वायरी जाता. तेजे नंतर कितल्योश्योच हाऊस कमिटीज असतात पार्लमेंटांतल्यो, त्यो राज्यसभा जावं त्यो लोकसभा जावं, तेंचे कमिटीचे मेंबर जे असतात पयलीं ते हांगा ह्यो कामां प्रत्यक्षान जी जाल्यात ती पळोवपाक येता हाऊस कमिटीज. सो अशें आसता की कामां फक्त नांवा पुरतीच केल्या काय कितें हो विशय उरपाक जायना. म्हणून 2005ची स्कीम आनी ह्या 2025 केल्ली रिवायवल, सो खंय तरी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता मुखार बरी वयतली. तेजे नंतर रेशियो आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ग्रांट जे आसात ते 60-40 रेशियोर मेळटले. म्हळ्यार एक जर 100 कोटी येवपाक जाल्यार 60 कोटी आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता आनी 40 कोटी आमकां स्टेट गव्हर्मेंट कंट्रिब्यूट करता. म्हळ्यार गांवचे आमच्या गोंयच्या लोकांक जे एक एम्प्लॉयमेंटाची गरज आशिल्ली ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो ग्रांट्स आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचो ग्रांट्स. म्हळ्यार एक फावटी सेंट्रल गव्हर्मेंटान रिलीज केलो तर स्टेट गव्हर्मेंट विथहोल्ड करून दवरपाक शकना. इमिजिएटली वी हॅव टू गिव 40% इक्विवलंट शेअर. सो खंय तरी फंडिंग पॅटर्न 60-40 आशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता परत आनी फावटी खंय तरी काम चड बरें जावपाक शकता. स्ट्रॉंग ट्रान्सपरन्सी आनी ओवरसायट. आतां पयलीं कितें आशिल्लें, आमी हांवें एक व्हिडिओ म्हणून काम केलें 2015 जॉइन जालें म्हणटकीर हांव फोंडें तालुक्यान जॉइन जाल्लो. तुमचे कितलेशे जर्नलिस्ट भाव म्हळ्यार आय वॉज व्हेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ देम. आनी इतलेच कारणां खातीर सांगता, आमी जेन्ना BDO म्हणून आशिल्लो, BDO इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑर ऑफिसर टू ओवरसी एंड मॉनिटर ऑल दीस एक्टिविटीज अंडर MGNREGA स्कीम. हांव 7 वर्सां सुमार BDO म्हणून काम केलें. त्या 7 वर्सां भितर इतली भरपूर कामां केली कित्याक फोंडें तालुको कसो आसा तो कुळागरांनी भरलेलो वाठार, ज्या कडेन कितलीशींच काम करपाची म्हाका दिसता विविध कामां करपाची ताका ऑपॉर्च्युनिटी आसा. खुबशीं कामां आमी फोंडें तालुक्यान केली आनी त्याच गोश्टी खातीर अशें दिसता की आतां तेज्या चड ट्रान्सपरन्सी हाडपाची गव्हर्मेंटान विचार केल्लो आसा. कित्याक आतां ओवर द पिरियड ऑफ टायम खंय तरी AI म्हणून आयला. आय वॉज जस्ट गोईंग थ्रू. हांवें आतां एक खंयच्याय GPT चॅटाचेर जर तुमी कितेंय घातलें लीगल नोटीस म्हणून मारली जाल्यार सुद्दां, बिकॉज आय एम फ्रॉम लॉ प्रोफेशन, आय वॉज एडवोकेट बिफोर आय जॉइन सर्वीस. सो खंय तरी आतां एडवोकेटाची सुद्दां गरज ना अशें दिसता. एक खंय तरी हांवें बाबा आय वॉन्ट लीगल हें म्हणून जर मारलें जाल्यार तेजेर सगळो तुका लीगल रिप्लाय येता. सो इतली टॅक्नॉलॉजी इम्प्रूव जाल्ली आसा. सो हे काही विशय जे आसा पळय ती AI टॅक्नॉलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आमकां ह्या आमच्या कामाक किंवा आमचें काम करतल्या लोकांक दिवपा खातीर आनी त्या तांकां सपोर्ट करपा खातीर ही AI बेस्ड सिस्टम जी आसा ती हांगा खंय तरी इन्क्लूड केल्ली आसा. तेजे नंतर रियल टायम डॅशबोर्ड. आतां आमकां IMIS म्हणून आसा, म्हळ्यार मॅनेजमेंट इंटग्रेटेड मॅनेजमेंट सिस्टम, जो तुका जे कितें घडटा तें तुका रियल टायम बेसीस डेटा प्रोवायड करता. एक स्वच्छ भारत मिशनाचो आमचो तसो डेटा आसा, तसोच MGNREGA स्किमीचोय आसा. एक ऑन सिंगल क्लिक गोवा जर क्लिक केलें जाल्यार कितलें काम जालां, खंय जालां हें तुका रियल टायम डेटा ऑल स्टेट्स, ऑल युनियन टेरिटरीज यू कॅन गेट ऑन अ सिंगल क्लिक. सो खंय तरी एक फक्त एज अ जर्नलिस्ट ऑर एज अ ऑफिसर
आमकां मेळटली काय कितें अशें ना. इफ आय लॉग इन दॅट सायट गव्हर्मेंट सायट इवन अ नॉर्मल पर्सन कॅन एक्सेस दॅट डेटा. गोंयांत कितें जालां बेश्टेच जालां काय कितें काय खरेंच प्रत्यक्षान काम जालां हें सुद्दां तुमच्यांनी टॅली करपाक मेळटा. म्हळ्यार इतली अकाउंटेबिलिटी ट्रान्सपरन्सी ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पाविल्ली आसा. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेच्या नंतर मॅन्डेटरी सोशल ऑडिट्स. आता सोशल ऑडिट्स म्हळ्यार कितें इवन जर्नलिस्ट इवन एनजीओज इवन विलेजर्स कॅन ओवरसी दीस वर्क्स. तो ऑडिटी जावपाची गरज आसा. फक्त एक हांवें तर गटर बांदपाक दिलो तो गटर जाग्यार ना आनी खंय तरी बील जाला अशी गोश्ट म्हाका दिसता ह्या काळान जायना. काही पयलीं तर कितें इश्यू जाताले आसतले ना म्हणना, पूण ह्या काळार जावपाक शकना इतल्याच गोश्टी खातीर. कित्याक ऑडिट टीम ज्यो आसता एमजी एनर्जीची कामां सुद्दां वी आर प्लेसिंग इट बिफोर ग्रामसभा. ग्रामसभान हो विशय डिस्कस करचो पडटा. सो कामां जाली तेच्या नंतर तेजो सगळो नियाळ घेवपा खातीर आमी ग्रामसभेक प्लेस करतात. इवन आतां जिओ टॅगिंग केल्लें आसा म्हळ्यार रियल टायम बाबा काम करचे पयलीं फोटोवर काम करतकीर फोटो विथ लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड घेवन फोटोज क्लिक जाता. म्हळ्यार पयलीं खंय तरी XYZ सायटीचेर काम सांगताले आनी मागीर तें काम दुसऱ्याच कडेन करतालो होय विशय जायना. सो इतली ट्रान्सपरन्सी म्हाका दिसता ह्या सरकारान ह्या केल्ल्या ह्या स्किमीचेर आसा. फुडें वयता आसतना इवन असोय तिणें आतां कन्सेप्ट एक केल्लो आसा. पयलीं पेमेंट जो दितालो तो पेमेंट जर डिले जालो जाल्यार पेनल्टी सुद्दां मारपाची गव्हर्मेंटान सांगला. म्हणजे कोण तर ऑफिसर डिले करता पेमेंट करपाक एक खंयच्याय कामाक जाल्यार पेनल्टी फॉर दोज पेमेंट्स. सो इतली सुद्दां फेसिलिटीज ह्या स्किमी भितर हाडलेले आसा. फुडें वयता आसतना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तुमकां हांवें शेअरिंग सांगलें. स्टेट सेंटर शेअरिंग आशिल्ल्या कारणान स्कीम बरी चलता कित्याक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम बोथ द गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट एंड स्टेट गव्हर्मेंट. तेच्या नंतर सपोर्ट टू एग्रीकल्चर. आतां एग्रीकल्चराच्या टायमार थोड्या कडेन कशें आसता थोडी शेतकार आमचे भाव जे आसा तेय एमजी एनर्जी कामा खातीर येता. पूण जेन्ना तेंचो हार्वेस्टिंग पिरियड आसता किंवा तेंचो शेत रोवपाचें म्हणा तुमी किंवा शेताचे जो एक 3-4 म्हयने जे आसता तेन्ना ते क्लॅश जावपाक जायना म्हणून त्या प्रमाणे कामाय बी प्रपोज करता. सो खंय तरी तांकां ती 3-4 म्हयने काम मेळ्ळें आपलें करपाक मेळ्ळें प्लस एमजी एनर्जीची कामां करपाक मेळ्ळी. अशें करून सातत्यान 365 दीस एक आमचो विलेजर कसो काम करतलो हे दृश्टिकोनांतल्यान सरकारान ही स्कीम रिवायव केल्ली आसा आनी हेचो फायदो म्हाका दिसता सगळ्यांनी घेवपाचो गरज आसा. नेक्स्ट एज हांवें एक्सप्लेन हे 4 कंपोनंट्स की कंपोनंट जे आसा ते स्किमीचे जे पयलीं एक्सप्लेन केलो. स्ट्रेंथन एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी पयलीं 100 दीस आशिल्ले आतां 125 दीस एक मनशाक काम मेळटलेंच ही गॅरंटी सरकार घेता. दुसरी जी आसा ती एनहान्स एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी म्हळ्यार जो पयलीं आशिल्लो तेजे परस वाडयला प्लस काम ना जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट जर तूं उरलो जाल्यारय खंय तरी गव्हर्मेंटान हेचेर विचार करपाचो हे प्रोविजन ह्या स्किमी भितर दवरला. अशें न्ही म्हळ्यार हांव तुका गॅरंटी 125 दीस काम दिता तूं कामच दिना. इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डुईंग वर्क इन दॅट विलेज आनी जर आमी कामां प्रपोज करना जाल्यार गव्हर्मेंट वील टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केअर ऑफ दोज वर्कर्स ऑर लेबरर्स. सो इतली सुद्दां म्हाका दिसता आमी गोंयांत खूब बारीक आसा. आमची 191 पंचायती आतां 3 डिस्ट्रिक्ट आमी जर विचार करतलो जाल्यार ह्यो काही गोश्टी गोंया खातीर खूब इजी आसा. पूण जेन्ना प्रत्यक्षान दुसरे स्टेटीन पळयतले बिगर स्टेट्स लायक UP बिहार राजस्थान ज्या कडेन खूब वेगळे पद्दतीन काम जाता. सो तेजे नंतर एक व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता ह्या एमजी एनर्जी स्किमीन जे पयलीं नाशिल्लें तें आतां घातलें म्हणल्यार स्टेट गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट इज कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन क्रिएटिंग एसेट्स. म्हळ्यार आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाय त्या स्किमीच्या अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक पळयता. आतां आमी म्हणटले की एमजी एनर्जी किंवा जी रामजी स्कीम जी आसा ते फक्त अनस्किल्ड लेबर्स घेता. अनस्किल्ड लेबर्स म्हळ्यार जे नॉर्मल काम करपी. अनस्किल्ड लेबर जरी घेतलो जाल्यार तुमी म्हणटले एसेट्स कशे क्रिएट करतात जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे जितल्यो स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमी आसात त्यो बाय वे ऑफ कन्वर्जन्स वयता. म्हळ्यार स्वच्छ भारत मिशन आनी जी रामजी स्कीम these schemes are going parallelly. म्हळ्यार जर तूं एक 100 रुपया तर आमकां पडोवपाक जाय जाल्यार तो म्हणटा 40 रुपया एमजी एनर्जींतल्यान हाड आनी 60 रुपया स्वच्छ भारत मिशनाची म्हण. किंवा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटांतल्यान जर तूं पयशे पडटले WRDंतल्यान जाल्यार तो म्हणटा अमके पयशे काम जे आसा ते लेबर काम तूं एमजी एनर्जीक दी किंवा जी रामजी स्किमीक दी. सो ह्या विशयाचेर जेन्ना कन्वर्जन्स म्हणटात तेन्ना एक्सपर्टीज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ WRD, एक्सपर्टीज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर डिपार्टमेंट प्लस लेबर फोर्स फ्रॉम or worker force from आमचो जी रामजी स्कीम
जाल्यार हे दोन्ही कन्वर्जन्सान गेल्ले कारणान गॅरंटेड काम जे सरकार म्हणटा ते ह्या दृष्टिकोनांतल्यान जाता. स्वच्छ भारत मिशनाचेर तुमकां खबर आसा सगळ्यो स्टेटी काम करता, गोंयांनी बी खूब बरें काम जाल्लें आसा. सो ह्या सगळ्याचेर काम करता आसतना सो हे कन्वर्जन्सान जेन्ना आमी वयतात तेन्ना गॅरंटेड काम प्लस एसेट्स क्रिएशन हो दोन गोष्टींचेर सरकारान हेजेर लक्ष दिल्लें आसा. फुडें वयता आसतना अकाउंटेबिलिटी थ्रू प्लॅनिंग टेक्नॉलॉजी एंड इन्स्टिट्यूशन. आतां प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्यू तेजे नंतर आमचे डिफरंट टायप्स ऑफ प्लॅन्स इन विलेज पंचायत. तेजे नंतर टेक्नॉलॉजी एज आय मेन्शन डिफरंट टेक्नॉलॉजीज अपग्रेड जातात त्या प्रमाणे वी हॅव टू इनकॉर्पोरेट इन आवर सिस्टम. आणि इन्स्टिट्यूशनल सेटअप ह्यो काही गोष्टी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ह्या स्किमी भितर स्पेसिफिकली घातलेल्यो आसा जेणे करून खंयच्याच स्तरांचेर काम करता आसतना इश्यूज येवपाक जायना. बिकॉज सी एवरी टायम एक खंयची स्कीम आसा किंवा आमी चालू करता आसतना जेन्ना आमकां काम करतना प्रत्यक्षान कळटा तेजे नंतर वी हॅव टू सी दॅट हाव वी आर ब्रिंगींग चेंजीस टू दॅट आनी वी आर मेकिंग इट फायनल फूल प्रूफ. ते ह्या खंय तरी स्किमी भितर आमकां पळोवपाक मेळटा. नेक्स्ट हो नॉर्मल प्रोसेस जो आमचो पंचायती आज पर्यंत करता ह्या प्रोसेसाचेर एक सविस्तर उलोवया. पयली गोष्ट म्हणल्यार आमकां आमचो गोंयान दोन डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी आसा DRDA दॅट इज वन इन नॉर्थ वन इन साउथ. त्यांचो सेटअप तेंच्या लेवलाचेर आशिल्लो सेटअप आनी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ही स्कीम जी रामजी स्कीम जी आसा ती डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी करता. आणि तांकां सपोर्ट जो जाय तो डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत दिता. आता वॉट सपोर्ट अँड हाव DRDA इज वर्किंग त्या आमी गोष्टींचेर डिस्कस करूया. पहिली गोष्ट म्हणल्यार गांवांत जितले वर्कर्स जेंकां काम करपाक जाय एज आय एम अनएम्प्लॉयड आय एम अ सेमी स्किल्ड लेबर आनी म्हाका खंय तरी काम करपाची गरज आपल्याक दिसता की आपल्याक खंय तरी एनरोल जावपाक जाय आपल्याक गॅरंटेड खंय तरी काम मेळना जाल्यार आपूण जॉब कार्ड होल्डर म्हणून पयलीं रजिस्टर जावचो पडटा. डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी नॉर्थ साउथ ह्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां रजिस्टर करून घेता. रजिस्ट्रेशन केल्लो डेटा सगळो डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी कडेन उरता. आतां आमी म्हणटात एसेट्स क्रिएट करपा खातीर. एसेट्स क्रिएट करपा खातीर जर विचार केलो जाल्यार तितूंत भितर खंय तरी स्किल्ड लेबर्साची गरज आसा. ते खंय तरी गवंडो जाय पडटलो, खंय तरी एक प्लंबर जाय पडटलो, खंय तरी एक इलेक्ट्रिशियन जाय पडटलो कितें तर काम करता आसतना. त्याही मनशाक हांगा रजिस्टर करून घेवपाक मेळटा ओन्ली फॉर स्पेसिफीक पिरियड. म्हाका तरी गवंडो जाय एक कामा खातीर स्पेसिफीक कामा खातीर तर हांव ताका त्या टायमार रजिस्टर करून घेता ताका तेजी सर्विसीस त्या दिसाक थंय हांव दिता. सो जॉब कार्ड होल्डर आतां हांव म्हाका दिसता की फाल्यां म्हाका काम करपाक जाय जाल्यार आय हॅव टू गेट माय सेल्फ रजिस्टर्ड विथ DRDA थ्रू विलेज पंचायत. आनी हांव एक फावटी रजिस्टर्ड जालो तेजे नंतर म्हाका डॅशबोर्डाचेर खंयचो मनीस कितली एज तेजे सगळे डिटेल जे आसा ते तांकां सगळ्यांक ट्रॅक करपाक मेळटा. आतां से फॉर एग्जांपल एक विलेज पंचायत आमी आमचे सरपंच हांगा आसा विलेज पंचायत शिरोडार जर एक 500 लोक आसा आनी जर आमकां 600 लोकांची गरज आसा जाल्यार सायडीची पंचायतीची सुद्दां लोकांक आमकां हाडून काम करपाक मेळटा. म्हळ्यार आमच्यो विलेजी म्हाका दिसता एट द रेडियस ऑफ 5 किलोमिटर्स गोंयान मॅक्झिमम आसतल्यो मिनिमम सामक्यो बारीक आसा. सो इतली सुद्दां फॅसिलिटीज आसा की सायडीच्या पंचायतीच्या लोकांक जर काम त्या पंचायतीन ना बट दे आर रजिस्टर्ड एज अ जॉब कार्ड होल्डर डेफिनेटली दे कॅन कम हियर अँड दे कॅन वर्क. जॉब कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड जालो म्हणटकीर वी हॅव अ पूल ऑफ रिसोर्सीस नाव. आमचे कडेन इतले 1 लाख लोक गोंयान आसा किंवा 1 कोटी लोक भारतान आसा की आमचे कडेन इतले आमचे कडेन मनीस अवेलेबल आसा. नाव वी हॅव टू प्रपोज द वर्क्स. आतां कामां कशी प्रपोज करप डिपार्टमेंट आपल्याक जाय तो करतलो काय कितें करतलो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमच्या गांवांत खंयचें काम जाय हे काम प्रपोज करपाची जबाबदारी विलेज पंचायत आनी त्या ग्रामसभेची. आतां ग्रामसभा आमी 4 डिफरंट ग्रामसभास घेता. स्पेशल ग्रामसभा दॅट इज ऑन 26 जानेवारी रिपब्लीक डे, तेजे नंतर 15 ऑगस्ट आमचे इंडिपेंडन्स डे, 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आनी 19 डिसेंबर लिबरेशन डे. हे 4 दिसाक आमी स्पेशल ग्रामसभा जेन्ना घेतात तेन्ना आमी एक लेबर बजेट म्हणून रेडी करतात. तो लेबर बजेट इज नथिंग बट प्रपोजल्स which we need to send it to BDO's office for preparation of estimates. आता पैशाची कमी कांयच ना. आमकां गांवांत जी कामां जाय ती आमी कामां प्रपोज करपाक मेळटा. आतां आमी वी अनाउन्स सरपंच इज ऑल्सो हियर. आमी पयलीं अनाउन्स करता की ह्या दिसाक ग्रामसभा आसतली आनी त्या ग्रामसभेक हे अजेंडा पॉयंट वी गिव 7 days टायम नोटीस आनी त्या 7 days नोटिसा भितर किंवा 4 days नोटीस आनी वी आर मेन्शनिंग दीस आर द अजेंडा पॉयंट. आतां आपल्याक तर तो विशय मांडपाक जाय एज अ विलेजर जर आय हॅव टू पार्टिसिपेट
किंवा म्हणजे आमचे जॉब कार्ड होल्डर्स लोक जे असतात तेही थंय वचून पार्टिसिपेट करतात आणि दे गिव्ह आर सजेशन्स बाबा हे काम आमकां जाय. आता आमी विचार जर करतले जाल्यार पयलीं आमी खंयची कामां घेताली. ही जी आमची स्कीम येवची पयलीं कितलीशींच कामां आमी एक्झिक्यूट केल्ली आसा. ती म्हणल्यार लोकांच्या कुळागरां भितर उदक वचपा खातीर जे ट्रेंच आसता. आज परिस्थिती अशी आसा व्हडली व्हडली कुळागरां आसा. आमी स्प्रिंकलर्स लावप म्हणल्यार खंय तरी वेस्टेज ऑफ वॉटर किंवा तांकां तितलेंच उदक जाय म्हणून ताचे खातीर ट्रेंच सिस्टम जी एक कडेन पंप चालू केलो जाल्यार ती एक 500-600 मिटर ते कशी तें उदक थंय रोटेट जावपाक शकता ह्यो ट्रेंचीस मारपाचें काम म्हाका दिसता DRDA एमचे एनर्जीच्या अंतर्गत खुबशे केल्ले आसा. तेजे नंतर उदकाचो तर आमी विशय करतलो कित्याक बांयो ज्यो आशिल्ल्यो आमच्यो वेल्स आशिल्ल्यो त्यो वेल्स खंय तरी बरी करून दवरपाक जाय, उदकाची क्वॉलिटी मेंटेन करून दवरपाक जाय. तेचे खातीर खंय तरी त्यो डिसिल्ट करप किंवा क्लीन करप हेंय काम आमी एमचे एनर्जीचेर घेताले. तेजे नंतर एफॉरेस्टेशन आणि रिफॉरेस्टेशन ह्यो दोन गोश्टी ज्या कडेन पाणी सामकी ज्या कडेन कांयच जायनाशिल्लें थंय झाडां रोवप आनी ज्या कडेन झाडां आशिल्लीं कसल्या कारणां खातीर तर ती गेल्यात जाल्यार ती परत रोवप. ह्या गोश्टींचेरय म्हाका दिसता खूब सरकारान काम केल्लें आसा. तेजे नंतर आमी कन्वर्जन्स जेन्ना विचार करतात तेन्ना सोकपीट मारपाचें काम किंवा सेफ्टी टँक मारपाचें काम, ग्रे वॉटर जे आमचें येता बांद्यांतलें उदक आसतलें, किचनांतलें उदक आसतलें, ही सगळें उदक ट्रीट जावपा खातीर कित्याक आमचो वॉटर टेबल खूब हाय आसा, आमी उड्यार सोडपाक शकना. सो त्या गोश्टी खातीर सोकपीट मारप, सेफ्टी टँक मारप ह्यो सुद्दां काही गोश्ट्यो आमी ह्या आमच्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान बाय वे ऑफ अ कन्वर्जन्स केल्ले आसा. म्हणजे जेणे करून स्वच्छ भारत मिशनाचे पयशे आणि एमचे एनर्जी स्किमीचे पयलींचे पयशे अशें करून हो आमी प्रपोजल धाडटा. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमकां एज अ विलेज, एज अ ग्रामसभा मेंबर्स वी हॅव टू प्रपोज दीस वर्क्स. आणि एक फावटी आमी ती प्रपोजल केली देन सरपंच ऑफ द विलेज पंचायत एज अ डिसिजन ऑफ द ग्रामसभा रायट्स टू कन्सर्न BDO फॉर प्रेपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स. आता एक फावटी आमी काम प्रपोज केलें, तुम्ही म्हणटले काम प्रपोज केलें की ते करपाकच जाय काय कितें. आता काम करता आसतना काही गोश्ट्यो जाय पडटा. से फॉर एक्झाम्पल म्हाजी प्रॉपर्टी आसा, हांव म्हाजी प्रॉपर्टी वचून डायरेक्ट काम करपाक शकना. सो ज्यो कायदेशीर रितीन जे डॉक्युमेंटेशन जाय पडटलें, कोणाची NOC जाय पडटली, कोणाची अंडरटेकिंग जाय पडटली, ह्यो काही गोश्ट्यो त्या पंचायतीनच त्या मनशा कडल्यान घेवन अलॉंग विथ प्रपोजल ते BDOक धाडची पडटा. सो ऑल दीस थिंग्स जाले म्हणटकीर प्रपोजल कम्स टू BDO. आता BDO कडेन कशें आसता, आमच्या ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिस इज इंडिपेंडंटली वर्किंग एज अ सुपरवायझरी ऑथॉरिटी ऑफ ऑल द विलेज पंचायत्स. पंचायतीची जितली कामां आसात तेका सुपरवायझरी ऑथॉरिटी इज अ ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिस इज ऑल्सो अ DDO फॉर द ऑल द विलेज पंचायत्स. आता पंचायतीन काम करता आसतना आमचे कडेन लायन डिपार्टमेंटाचे स्टाफ बसलेले आसता BDOचे ऑफिसार. आता DRDA इज अ लायन डिपार्टमेंट फॉर अस. त्यांचे स्टाफ जे असतात ते BDOच्या ऑफिसार असतात आणि हे स्टाफ जे असतात ते BDOच्या मार्गदर्शनान आणि सुपरविजनान काम करता आसतना सगळे एस्टिमेट्स रेडी करतात. आमचे कडेन एक प्रोग्राम ऑफिसर म्हणून असता, आमचे कडेन एक इंजिनियर असता, आमचे कडेन एक अकाउंटंट असता म्हणजे बिल सगळी प्रोसेस करपा खातीर, आणि असता ग्राम रोजगार सहायक GRS. सो हे 4 लोक ह्या DRDA डिपार्टमेंटातलो दर एक BDOचे ऑफिसर असता आणि तांकां पंचायती अलॉट केल्ले असता. म्हणजे जे प्रपोजल जेन्ना येतले तेन्ना ते प्रपोजल सगळे हे 4 लोक घेवन सगळे रेडी करतात. ते एस्टिमेशन रेडी करप, ताका टेक्निकल सँक्शन दिवप, त्याची ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल घेवप, ते टेंडरिंग करप, हे सगळं प्रोसेस केला म्हणटकीर परत म्हाका दिसता पंचायतीर खंय तरी काम एक्झिक्युशनाक वयता. आता एक्झिक्युशनाक वयता आसतना जिओ टॅगिंग इज मस्ट. बिफोर वर्क आफ्टर वर्क जिओ टॅगिंग जाता, खंयच फुटीकपण जावपाक दिना. सो हो खंय तरी एक बरो विशय म्हाका दिसता गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आणि भारत सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगळ्या रुरल एरियेन पावपाची एक बरी गोष्ट म्हाका दिसता ही जावन आसा. तेजे नंतर सेटअप जो हांवें तुमकां सांगलो की एक्झिक्युशन ऑफ वर्क्स थ्रू रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी. आता मॉनिटरिंग जे करतात ते मॉनिटरिंग करतात, बट DRDA डिपार्टमेंटाचो जो स्टाफ आसा तो स्टाफ विथ द असिस्टन्स ऑफ विलेज पंचायत सरपंच, विलेज पंचायत सेक्रेटरी आणि आमचो ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर हे सगळे मेळून हे काम एक्झिक्युशन करतात. मॉनिटरिंग सुपरविजन जर करतलो जाल्यार दे हॅव देअर ओन सेटअप. तेंचे कडेन DRDAचो PD म्हणून आसा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ही इज द हेड ऑफ द ऑफिस. तेजे नंतर प्रोजेक्ट ऑफिसर म्हणून आसा जो ज्युनियर स्केल ऑफिसर आसा. तेजे नंतर दे हॅव देअर ओन सेटअप. एट द सेम टाइम तालुका लेवलाचेर आमचो BDO, पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच आणि तेंची टीम विच इन्क्लुड्स प्रोग्राम ऑफिसर, विच इन्क्लुड्स इंजिनियर, अकाउंटंट आणि GRS, हे सगळे मेळून ही स्कीम
कशी बरी तरेन इम्प्लिमेंट जातली किंवा कशी बरी तरेन काम करपाक मेळटलें हेजेर लक्ष दिता. फुडें वयता आसतना पेमेंट्स. आतां पेमेंटाचेर खंय तरी सदांच इशू जातालो. आतां हांव कालूच डिस्कस करतालो सिन्स म्हाका सांगलें की आय हॅव टू कम हियर एंड नाव आय एम सिटींग एज डेप्युटी डायरेक्टर. पूण खंय तरी वेगळें कितें जालां काय म्हणून विचारपाक हांवें जस्ट कॉल्ड देयर ऑफिशियल्स. जाल्यार ते पयलीं कितें करताले आमी, पयलीं आमी तेंच्या मस्टर रोलाचेर सही घेताले. ती सिस्टम बी केली. नाव एवरीथींग इज ऑनलायन. म्हळ्यार आतां पयलीं हांव तर येवन रोखडो घरा कडेन मातसो वचून येता मागीर परत येवपूच नाशिल्लें सांजच्या देसाक, तशें जावचें ना. नाव इट इज MISाचेर तुजें एटेंडन्स रिकॉर्ड जाता. सो 100% तुवें एटेंडन्स जर काम केलें जाल्यार त्याच पद्दतीन तुका DBT म्हळ्यार डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हळ्यार अकाउंट टू अकाउंटान पयशे वयतले. तर पयलीं खूब अशी केसी आशिल्ल्यो की हांव दितालें एक रेट आनी ती सकयल पावता म्हळ्यार रेट कमी जाताली. सो हे विशय हे भारत सरकारान गोंय सरकारान हेजेर बारीकतायेन नजर दवरून खंयच अशी गोश्टी जावपाक जायना जो काम करतलो ते काम करतल्यार तितलेच पयशे मेळपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ही स्कीम आनी ह्या स्किमीचेर मॉड्युल्स वेगळे वेगळे घातलेले आसा. सो जी स्कीम एक्झिस्टींग आशिल्ली ती स्कीम एक्झिस्टिंगाक फक्त रिवायव करून काही एडिशन्स केल्ले आसा एज पर प्रेझेंट सिच्युएशन एंड रिक्वायरमेंट. MGNRJ तीच आसा. MGNRJची वेगळे काय करूं ना. फक्त खंय तरी नांव चेंज जालां आसा कन्सिडरिंग विकसीत भारत 2047 आनी ताका काही एडिशन्स केल्ले आसा. आनी त्या एडिशनाचेर म्हाका दिसता ही स्कीम जशी आमी पयलीं करताले त्याच प्रमाणे ही तेच्याकी बरी रितीन म्हाका दिसता मुखार वचपाची गरज आसा. ही स्कीम ऑलरेडी 26 डिसेंबर 2025 सगळ्या पंचायतींनी ग्रामसभा घेवन लोकां पर्यंत पावयल्ली आसा. म्हाका दिसता काही सालसेतच्या ग्रामसभा घेवन आशिल्ल्यो बिकॉज ऑफ Christmas celebration. Otherwise, most of the panchayats in the state of Goa have taken their Gram Sabhas. लोकांपर्यंत ही स्किमीच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. आता 26 जानेवारीच्या ग्रामसभेक आमी ती खंय तरी कामां प्रपोज करपा खातीर घालतले. जाता तितली कामां प्रपोज करतले आनी ती एक्झिक्युशना खातीर BDOच्या ऑफिसार वचून ती आमकां येणाऱ्या काळात ती आमकां सगळी पळोवपाक मेळटली. सो स्टेट गव्हर्नमेंटाचें विजन MGNRJ बाय वे ऑफ अ गुड कन्वर्जन्स करपाक जाय हो विचार केल्लो आसा. इवन स्वच्छ भारत मिशन आमकां 3-4 डिफरंट कंपोनंट्स आसा. थंय आमकां मॅनपावर जाय पडटा. हांव एकच सांगपाक सोदतां की आमकां आज तर वेस्ट कलेक्शन करपाक आमकां कोणूच लोक मेळना. आमी खंय तरी भायल्या लोकांचेर डिपेंड रावचें पडटा. पूण अशी 1-2-3 केसी आसा बिचोली तालुक्यांत ज्या कडेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे आमचे डोर टू डोर कलेक्शन करतात. आमी खंय तरी हेजेरय प्रमोट करपाक जाय. आनी जेन्ना हांव गांवचोच मनीस कचरो हाडपाक तर वयता दुसऱ्या घरान जाल्यार तो कचरो मिक्स न करता सिस्टमॅटीक पद्दतीन सेग्रिगेटेड वेन दितलो. म्हळ्यार फाल्यां हांवूच तर कोणाच्या घरान वचून कितें हाडटा तो मेळटा तशें दिवपाक शकना. म्हळ्यार वळखीचो म्हणून तरी तो बाबा ते आपल्याक त्या पद्दतीन तरी कचरो दितलो. सो हे विशय म्हाका दिसता आमी सगळ्या पंचायती पर्यंत पावयल्याक. जाता तितलो सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो कित्याक आमी तांकां पयशे दितात 700 रुपीज 800 रुपीज पर डे वेस्ट मॅनेजमेंटाक. हाची रेट जी आसा ती गव्हर्नमेंटाची नोटिफिकेशन इशूड बाय गव्हर्नमेंट सेइंग दॅट मिनिमम 700 रुपीज दिवपाक जाय. सो 700 रुपया जर आमी 30 दिसाचो हिशोब केलो जाल्यार 21,000 रुपया मेळपाक शकता. ते फूल डे काम आसना आनी एक मनीस 200 घरां कवर करप तेजे नंतर ते पुरेपूर सेग्रिगेट करप. सो ही खंय तरी कन्सेप्ट म्हाका दिसता वेस्ट मॅनेजमेंटाक आमी मॅक्झिमम लोकांक हाडपाची गरज आसा आनी बरे रितीन आमचें गोंय सुंदर दवरपा खातीर वावरपाची गरज आसा. With this, म्हाका दिसता I have explained most of the things. तुमकां जर कितें तर विशय आसले जाल्यार it is open for discussion. Otherwise, we will continue. You said 700 rupees. Exactly charge. What is the? On what? uh, ना हेंकां तेंची रेट जी आसा that is 378 per 378. खंयची? आमची जी आता लास्ट दिताले पळय ती 378 आशिल्ली. नाव इट इज रिवाइव. सो आता जी कामां जातले पळय न्ही दॅट वी आर पेइंग विथ दिस न्यू रेट. Last So- year. Sorry. Yeah, tell me. Yeah, last year what is exactly? Last year what is exactly? किती लोकांक तुम्ही रोजगार दिला म्हणतात? So data if required we have to take from department. We can provide you the exact data through department. Approximately. I know you are. Yeah, since I am because see DRD is having all the data and it is MIS based. But a single click you will be able to get that data. So if required,
I will see that. I will share that data with यादव सर. तुम्ही थोडा शेअर करा. सर तुम्ही आता जे सांगले नो की पंचायत एरिया जो कचरा कलेक्ट करता तेव्हा आता GRD दिता का पंचायतीतल्या लोकांना वयता तेंका आयच्या दिसाक पंचायत इज पेइंग देम टू ऑल द वर्कर्स in a different way. See, there is one good case of, since you have mentioned that, I am seeing one good case of village panchayat Chikali that has to be highlighted. If required, I will share that presentation to you, which we have sent it to Delhi. मग एका जाग्यार समजा 2 मनीस लायले तुम्ही तर तेंका हाफ पेमेंट ते 700 आयच्या दिसाक आमी पंचायत दे themselves pay. आयच्या दिसाक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जरी ते आमी कन्वर्जन्स केला पण वेस्ट मॅनेजमेंट कलेक्शना खातीर अजून पर्यंत करूं ना. So that we have to do in a good way, so that we should pay in a both the ways. स्वच्छ भारत मिशनाची ग्रांट जी येता पळय that is for infrastructure creation. जे आम्ही MRF शेड म्हणाक तुम्ही किंवा बायोगॅस प्लांट म्हणाक ETP म्हणाक STP म्हणाक फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स. Whereas operation maintenance जो पैसो जाय पळय न्ही that has to come from operation maintenance by way of user charges. State government has notified bylaws in 2022 saying that 11 member पंचायतीक एक घरातल्यान 75 रुपये घेवपाक जाय. See, there should be two-way accountability. हांव कचरो दिता तूं म्हाका पयशे दिता. See, there were some cases पंचायतीन एक कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे दिवपाचे बंद केले 1.5 म्हयने सुमार. So based upon that, I just 2 म्हयने सुमार पयशे दिवंक ना. कॉन्ट्रॅक्टरान काम बंद केले. So people are saying we are paying you, why you are not collecting? So तेणे हाडला कचरो पंचायती कडेन उडयलो. So next day work started again. So आज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. Hardly few panchayats are collecting user charges, but it should be 100%. आज तर it should आता आम्ही लायटीचे बिल भरतात आम्ही लाईट यूज करतात फाल्यां तर हांवें पयशे भरला तो माझी कट करता. सो वी आर वरीड आणि लाईट इज अ बेसिक नेसेसिटी. कचरो तीच परिस्थिती जावपाक जाय. सो यू जस्ट सी द वेस्ट इज लिटर्ड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसीस. एबंडंट प्लेसीचेर खंय हाडून लोक कचरो उडयता कांयच कळना. सो युजर चार्जीस इज वन ऑफ द मोस्ट थिंग दॅट फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग दॅट वी नीड टू कलेक्ट. सेकंड चिकालीचेच एक्झाम्पल दिता आसतना एकच मिनट घेतो. चिकालीचेच एक्झाम्पल दिता आसतना देर आर अराउंड 18,000 पॉप्युलेशन. So Titu Bidar, we have set up decentralized facilities, one of the best in Goa. It is not my word best in Goa. It is appreciated by many officials, even from ministry, even national level. It is highlighted. So Titu Bidar, we have all the facilities. आज 11.5 lakh रुपये खर्च जाता for waste management, which includes door-to-door collection, which includes desludging night आमचे septic tank by way of a night soil tankers. त्याच्यानंतर डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक, वेट वेस्ट, ड्राय वेस्ट सगळी फॅसिलिटी थंय जाता. आणि आज तर आम्ही बारीक विचार तर करतले जाल्यार 6 लाख रुपया ओन्ली ऑन युजर चार्जीस पंचायती घेता. 2,70,000 सुमार वी गेट फ्रॉम बल्क वेस्ट जनरेटर्स. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी इज पेइंग गिविंग देयर वेस्ट पेइंग मनी टू पंचायत. MPT is giving waste paying money to panchayat. So this is a system which has already started. It means आमचे कलेक्शन जे आसा that is more than 12 lakhs and we are spending 11,50,000. It means it is a good case to show that we are 50% surplus in the panchayat. But ते 50,000 तर आम्ही दवरले त्याला फाल्यां तर गांवांत आनी कितें तर वेस्ट मॅनेजमेंट रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय जाल्यार गव्हर्नमेंटाचेर डिपेंड रावपाची गरज ना. बिकॉज पंचायत इज अ सेल्फ लोकल गव्हर्निंग बॉडी एंड दे कॅन जनरेट देअर ओन रेव्हेन्यू. सो इतले पर्यंत आम्ही एक खंयची पंचायत तर करता जाल्यार वाय नॉट अदर पंचायत. वी नीड टू रिप्लिकेट दिस मॉडल. इवन अ सरपंच has visited that plant आणि त्या प्लांटाचेर इतलेच सांगता की देर आर मोर देन 15 to 16 people आर फ्रॉम गोवा. कोण तरी सुपरवायझर म्हणून काम करता, कोण तरी ड्रायव्हर म्हणून काम करता. इट मीन्स 15-16 people वी आर पेइंग देम. त्यांचे लायव्हलीहूड आमच्या प्लांटाचेर आसा. सो आम्ही काम करता असताना वी शूड वर्क इन होलिस्टिक वे सो दॅट एव्हरीथिंग हॅज टू बी इनकॉर्पोरेटेड. सो वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर म्हाका दिसता आज आम्ही मातशे खंय तरी एक लक्ष दिवपाची गरज आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे कडेन आसा. सगळी पंचायती म्हणटा आपल्या कडेन MRF आसा पूण खंय कचरो कसो रस्त्यार पडटा हें आज खंय तरी आमकां दिसता विशय. दुसरी गोष्ट गोंय सरकारान आनी माननीय मुखेलमंत्री आनी आमचे पंचायत मंत्री सर मोहम्मद मुदगीरच्या एसिस्टन्सान आमी आज खंय तरी इवन एम्पॅनल कॉन्ट्रॅक्टर्स केल्या. एम्पॅनल कॉन्ट्रॅक्टर्स कित्या खातीर केल्या? आयज पंचायत सगळे आपल्या लेवलाचेर लेबर्स घेतात, वर्कर्स घेतात आनी दे डोंट हॅव एक्सपर्टीज. सो आज जे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान 25 कॉन्ट्रॅक्टर्स एम्पॅनल केल्यात आणि ते 25 कॉन्ट्रॅक्टरांची सर्व्हिस घेवपा खातीर आमी इन्स्ट्रक्शन्स पंचायतीक दिल्ले आसा. जेणे करून 1 पॉयंट कॉन्टॅक्ट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट विलेज. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 100% झिरो लिटर्ड विलेज.
सो ह्यो काही गोष्टी आमी आमच्या माध्यमांतल्यान करतात. म्हाका दिसता तुमचे कडल्यान काही सपोर्ट जाय पडटलो जेणे करून वी वील डेसिमिलेट मॅक्झिमम इन द विलेज आनी लोकां कडल्यान खूब फायदो घेवपाक मेळटलो. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणलं सी फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग मॅक्झिमम बटर म्हणटा की पंचायतीन ते लेबर आसा ते स्किमी थ्रू जावं हे करपाचे म्हणून, पूण जर कॉन्ट्रॅक्टर एम्पॅनल्ड केलो जाल्यार तो लेबर दुसरे कडल्यान आज जो लेबर जो आसा खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर हो विशय डिस्कस जालो. आज आमी पंचायतीचे सरपंचाकय कॉल केल्ले. सो सरपंच हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर जे तेंचे कडेन एक्झिस्टिंग मॅनफोर्स जो आसा दॅट वील बी टेकन अंडर कॉन्ट्रॅक्टर. नवे लेबर हाडपाची ना. नवो लेबर हाडप जाल्यार तेही कॉन्ट्रॅक्टराकच डिफिकल्टी, तेंचे एकोमोडेशन तेंची काही खूब गोष्टी आसा. सो सरपंचान जो क्वेश्चन रेज केल्लो की तुमी कॉन्ट्रॅक्टर जे हाडटा पंचायतीक ते लेबर खंयचे हाडटले, जे एक्झिस्टिंग मॅनफोर्स आसा वीच वील कंटिन्यू. कळ्ळें न्ही. फक्त कितें जातलें अकाउंटेबिलिटी उरतली. आज खंय तरी म्हाजे कडेन एक्सपर्टीज ना वॉट इज रिसायकलेबल. चिकाली पंचायतीचें एक्झाम्पल दिता आसतना सांगता 1,50,000 रुपया फक्त रिसायकलेबल सेलाचेर मेळटा. पेट टेट्रा पॅक्स, पेट बॉटल्स कितली पंचायतीन अशें आमी अकाउंटेबिलिटी आसा ना. सो तेचे खातीर खंय तरी एक अकाउंटेबिलिटी जाय. आनी वेस्ट मॅनेजमेंट हो बंद जावपाचो विशय न्ही. इट इज गोइंग टू कंटिन्यू. इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इन अ डबल वे. सो खंय तरी ह्या गोष्टींचेर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी काम करपाचें. क्लायमेट चेंज हय क्लायमेट रिसायलन्साची कंट्रोल घेवची पडटली. अनएम्प्लॉयमेंट कितले दीस एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन आय विल आफ्टर रजिस्ट्रेशन ते थोडं हे आसतलो आपले 125 days गॅरंटेड काम ते करता. जालें पूण रजिस्टर केलो हय आनी तुमकां दीस दिले ना बाबा 30 दीस दिले ना 15 दीस दिले ना. आमकां एक वर्सा भितर 125 दीस. अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स एलिजिबिलिटी कशी that I will provide. कशी अनअवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन दिता जस्ट शेअर विथ देम. सर एक क्वेश्चन आहा. लोकांक जस्ट दाखोवपा खातीर नडणी काडटाली अशें प्रोग्राम जस्ट म्हणजे ती नडणी येदी आसताली दिसपा खातीर ते काम जातालें अशें. पण आतां जेन्ना लायफस्टायल आमची अशी आहा आनी 370 आनी जर आमी कन्स्ट्रक्शन करता आमचो गवंडो आहा तो 1,500 आनी तेचो हेल्पर आहा तो 1200 अशे टायमार तुमकां वर्क फोर्स मेळपाक कसो तुमी कशें. सी आय विल जस्ट नॉट गो इन डिटेल मोर. एकच क्लॅरिफाय करता. इट इज अ सेमी स्किल्ड लेबर. पहिली गोष्ट म्हणल्यार आमचे कडेन एक्सपर्टीज ना. आमी फक्त असिस्ट करपा खातीर आमी हे मॅनपॉवर प्रोवायड करता. दुसरी गोष्ट वी आर नॉट गिविंग देम लेस देन मिनिमम वेजीस एक्ट. जो गव्हर्मेंटाचो कायदो आसा की एक मनीस जो काम करता ताका अमकीच मिनिमम ही वेज मेळपाक जाय. सो वी कॅनॉट गो बिहायंड दॅट. कळ्ळें न्ही. सो ह्यो दोन गोष्टी. अदर देन दॅट आय थिंक यू शूड पुट इट बिफोर फॉर. हॅलो सर, जी रामजीक आतां घेवपाक जाय काम क्रायटेरिया कितें जाता तुमी इनकम चॅक करता अनुअल किंवा अशें जाता की आमचे 36 अशें की जेचो गव्हर्मेंट सर्वंट तेंची बायलां काम करता. सो तुमी अनुअल इनकम चॅक करता काय कोणाक दिता. गव्हर्मेंट सर्वंटाक जॉब कार्ड होल्डर करपाक मेळचें ना. देर इज नो गव्हर्मेंट सर्वंट न्हू तेंचो सपोज हजबंड कामाक सी फॉर एक्झाम्पल हांव अनएम्प्लॉयड आसा. हांव गव्हर्मेंट सर्वंट म्हाजी बायल अनएम्प्लॉयड आसा. तेणी खंय काम करूं येता. तुमी अनुअल इनकम चॅक ना, करता ना, ना. तेची खरीच गरज सी आसा तेंका ना ना गरज आसता. म्हाका जर काम करपाची उमेद आसा कोणें जाल्यार हांव खंय एनरोल जावपाक शकता. कळ्ळें. पूण आतां कॉन्ट्रॅक्टर्स पण ते एम्पॅनल्ड केले न्हू, सो वेजेसार फरक पडटलो ते कोण चेक करतो. वेजीसार फरक. आतां वेजीस पयलीं डायरेक्ट येताले हय. थ्रू पंचायत. जर एम्पॅनल्ड केलो जाल्यार तो मागीर कॉन्ट्रॅक्टर तांकां पे करपाक. ना कशें आसा वेजेर मागीर कोण सुपरविजन करता. सुपरविजन करपा खातीर वी हॅव डन अ क्रायटेरिया सेइंग दॅट सेपरेट कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट केल्ले आसा. पंचायत लेवलाचेर ब्लॉक लेवलाचेर दे हॅव टू मॉनिटर इट. सी लेबर्स म्हाका दिसता बेश्टे आतां वेस्ट मॅनेजमेंटाक काम करपाक लेबर पयलीं म्हणल्यार मेळना. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार तांकां कमी पयशे दिवचे कोणूय जायना. कळ्ळें न्ही. सो वी हॅव सेट अप आर रेट ऑफ 700 पर पर्सन. So based upon that we have calculated and we have done estimates based upon the number of houses, touristic areas. हे सगळे क्रायटेरिया घेतल्या. Even black spots. सर एक स्मॉल क्वेश्चन की प्रीवियस टाइम्स स्कीम इज 40-60 आणि राइट नाउ इज अ मेन ऑपोजिशनचा मेन आरोप असा असा की प्रीवियस टाइम्स 60-40 इज देयर राइट नाउ इज ओनली 90-10. स्टेट गव्हर्नमेंट विल बी कित्याक लागून ते जास्त हे करते. That is the main positions. That is screen criteria which is given by central government. See, ना कितें आसता जेन्ना हांव इक्विवलंट पयशे जेन्ना घालता it is my responsibility as well. So फक्त 90-10 किंवा 60-40 even we are getting स्वच्छ भारत मिशन 60-40.
So central government is giving 60%, 40% state government has to do. So that is a criteria which is given. If you consider northeastern states are getting 90-10, some UTs are getting 100%. No, it will continue. Only we have to synchronize those in new portal. No, आता 26 जानेवारी आमकां see in case तर खंयचे proposal घेतलेले आसा, we need to continue those works. Definitely we can continue. So आमकां कोण आडोवपाक शकना न्ही, because विलेजरान जेन्ना काम प्रपोज केलें जाल्यार फाल्यां बेश्टोच बोवाळ जातलो की पयलीं कामां घेतलेली तुमी आतां नवी घेता, पयलींची दवरूं ना. सो वी हॅव टू कंटिन्यू. सी बेसिकली स्कीम कांयच चेंज जावंक ना. हांव एक फावटी परत क्लियर करता, इट इज ओन्ली गॅरंटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 125 days आनी थोडी कामां एड केल्ली आसा, सो दॅट पंचायत शूड वर्क एज अ होलिस्टीक प्लॅन इन द विलेज. इतलेंच. सर, चडशा लोकांक व्ही रामजी म्हणल्यार कितें हें डेफिनेटली लक्षांत आयिल्लें आसतलें. सो आतां व्ही रामजी ह्या कायद्यान ग्रामपंचायत आनी ग्रामसभेची भुमिका कितें आसूं हो प्रश्न तुमच्या मनात घुटमळटा आसतलो. आनी ताची जाप दिवपाक बाय मुग्धा शिरोडकर आमच्या मदीं आसा, शिरोड्याच्यो सरपंचाक. हांव विनंती करता बाय मुग्धा शिरोडकरांका की तांच्यांनी मुखावेली सुत्रां हाताळची. थँक्यू. सर, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा आणि सभा हाजेर हांव म्हाज्या कडल्यान जाता तितलो प्रयत्न हांव करता. जशें आमी म्हटलें की विकसीत भारत, गॅरंटी फॉर रोजगार आणि आजीविका मिशन ग्रामीण हाजेर जर आमी उलोवपाक जाल्यार म्हाका दिसता म्हाज्या पयलींच्या सगळ्या गेस्टांनी ताजेर सांगिल्लें आसा, ताजेर माहिती दिल्ली आसा. पूण थोडक्यात जर सांगपाचें जाल्यार ही रोजगाराची येवजण नसून आमच्या गांवाचो सर्वांगीण विकास कसो जातलो हाजेर एक फोकस करपा सारकी गजाल जावन आसा. तशेंच जर आमी पळयलें आमचो गांव जो आसा स्वयंपूर्ण, सुंदर आनी समृद्ध जावपाक ह्या येवजणेचो आमकां खूब आधार मेळटलो. भारत सरकाराची ही येवजण म्हटल्यार जशें आमी गांवगिरे वाठार आमचे आसात त्या गांवगिऱ्या वाठारांची जी आमची कितें म्हणटात ते ज्यो गरजो आसात त्यो आमी मुखार घेवन आमी आमचो गांव समृद्ध कसो करतलो हाजेर आमी चडांत चड एक आमच्या गांवाचें उज्वल भविश्य कशें ठरयतलें हाजेर एक आमकां एक बरी संद भारत सरकार तशेंच गोंय सरकारान आमच्या पंचायतीक दिल्ली आसा अशें म्हाजें तरी मत आसा. नेक्स्ट, हांव जर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमांतल्यान उलोवपाक गेलें जाल्यार पयलें जशें हांवें म्हटलें व्ही रामजी ही योजना जर आसत, जशें आतां प्रसिद्ध सरान म्हटलें, मनरेगाच्याच मुखार जेन्ना आमी तातूंत थोडोसो बदल करून ही येवजण आमी मुखार हाडिल्ली आसा. तशेंच ग्रोथ, रिसोर्स आनी मॅनेजमेंट इनिशिएटीव जर म्हणत जाल्यार एक सांगपाचें म्हणजे थोडक्यात सांगपाचें म्हणजे की शब्दान सांगपाचें जाल्यार गांवाच्या गरजो घेवन गांवानूच म्हणजे गांवगिऱ्या वाठारांनूच एक रोजगार तयार करप आणि ह्या रोजगाराच्या माध्यमांतल्यान गांवान आमच्या आर्थीक सुबत्ता कशी येतली हाजेर चड भर दिवप. जशें की ग्रामविकास आराखडो आमी तयार करप ग्रामपंचायतीच्या माध्यमांतल्यान ज्यो गांवाच्यो गरजो आसात त्यो वळखप. गांवाच्यो गरजो म्हटल्यार त्यो जावं येता उदकाच्या माध्यमांतल्यान, जावं येता झाडांच्या माध्यमांतल्यान, किंवा जशें आतां सरान म्हटलें की स्वच्छता मोहीम राबोवपाच्या माध्यमांतल्यान अशी साबारशीं कामां आमी ह्या आराखड्यान घेवपाक शकतात. दुसरो जो विशय आसा जशें म्हटलें तशेंच उदक, रस्ते, रोजगार आणि वार्षिक जे आसा जशें आमी ग्रामसभा घेतात आणि ग्रामसभेन आमी वार्षिक आराखडो तयार करतात. सरान जशें म्हटलें 4 स्पेशल ह्यो ग्रामसभा आसतात आमच्यो, त्या 4 स्पेशल ग्रामसभांनी आमी आराखडो तयार करतात वार्षिक जो आसा. म्हणजे ग्रामपंचायतीची जी कामां महत्वाचे जे मुद्दे आसात जे गांवान आमच्या खरेच डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणजे जे उदरगती खातीर उपयोगी आसात त्या माध्यमांतल्यान आमी ताजेर विचार करून लोकांचे सजेशन्स घेवन आमी हे मुद्दे तयार करतात. तशेंच जॉब कार्ड, रोजगार निर्मिती म्हजो सेकंड पॉयंट जो आसा. जॉब कार्ड धारक जे गांवानूच आसात म्हणजे गांवगिऱ्या जवळ जवळ माझी पंचायत आसा, माझ्या कडेन जवळ जवळ 360 जॉब कार्ड होल्डर्स आसात आणि माझो प्रयत्न आसा की आनीकूय जॉब कार्ड होल्डर्स जावचे जेणे करून गांवान म्हणजे ह्या स्किमीचो मुख्य उद्देशूच आसा की रोजगार निर्मिती जी आसा जे बेकार आसा तांकां ती जावची म्हणून आमी प्रत्येक वेगवेगळ्या ग्रामसभांनी किंवा आमच्या कार्यक्रमांनी तांचेर आमी चडांत चड भर दिता की जॉब कार्ड होल्डर्स आमच्या गांवान जावचे.
जशें सरान म्हटलें किंवा जी आमची स्कीम आसा तो सगळ्यांकूच खबर आसा, जी पयली मनरेगान आमी 100 दीस काम करपाची संद मेळटाली, आतां ती 125 दीस रोजगार दिवपाची हमी भारत सरकारान दिल्ली आसा. मागीर शेतीपूरक कामां जी आसात आमी त्या माध्यमांतल्यान घेवपाक शकतात. जशें की उदकाचे, जशें हांव मागीर मुखार म्हाज्या पंचायतीन कितें कामां जाल्या हांव ते दाखयतलें क्लिप्स तुमकां. पण जशें की शेतीपूरक कामां आसात, म्हणजे शेती जशी आमी उदकाची साठवण करप, जे पावसाचें उदक येता ते खंय तरी ट्रेंचीस मारून पाणी अडवा पाणी जिरवा ह्या संकल्पने खातीर आमी उदक आडोवपाक शकतात. तशेंच झाडां जितली जातात तशी झाडांची लागवड करप. ह्या वर्सा आमी जवळ जवळ म्हाज्या पंचायतीन अंडर जी पयली स्कीम आशिल्ली मनरेगा तेज्या माध्यमांतल्यान एक 6000 झाडां जी काजूची रोपटी आमी आमच्या प्लांटेशन केल्ली आसा. तशेंच जे बंधारे किंवा पार्ट्स जेंका म्हणटात ते बांदपाचें काम आमी बऱ्याचशा ह्या स्किमी अंडर करपाक शकतात. योजनांची अंमलबजावणी जाका आमी म्हणटात, म्हणजे कामाची पारदर्शकता. जशें सरांनी म्हाका दिसता चडसो साबारसो विशय सरानूच कवर केल्लो आसा. पारदर्शकता इतल्याकूच लागून म्हणटात की जशें जिओ टॅगिंग, तिने आत्तां एक विशय मांडलो की गवत काडटना दाखयतात, पूण तशें आसना की आमकां ही कामां जी आमी घेतात ती आमच्या ग्रामसभेर मांडची पडटात आनी ग्रामसभेर अप्रुवल घेवनूच ही कामां मुखार व्हरची पडटात. जशें की म्हाज्या हातून पिट्स मारपाचे आसात किंवा प्लांटेशन करपाचें आसा तें आमी ग्रामसभेन पयलीं मांडटात, तेजें रेजोल्युशन घेतात आनी तेज्या नंतरच ही कामां करतात. आनी ही जेन्ना कामां करतात, जशें जिओ टॅगिंगचो जो माध्यमांतल्यान त्या जाग्यारूच वचून त्या कामांचें जिओ टॅगिंग केलें गेलें वता. तशेंच आतां बायोमेट्रीक, म्हणजे हालींच रिसेंटली बायोमेट्रीक पद्दतीन जे कामगार त्या जाग्यार काम करतात तांचे बायोमेट्रीक पद्दतीन तांची हजेरी जी आसा ती पळयली गेली वता. आनी जो निधी जो आमकां आयिल्लो आसता फंड तो वेळेर आमी कसो वापरतली हाजेरूय आमी चडान चड भर दिता. आनी जशें सांगलें की आमकां पयलीं जे आमचे लेबर्स आशिल्ले, म्हणजे जॉब कार्ड होल्डर्स आशिल्ले, तांकां पगार जो आसा तो जरी बँकेंतल्यान आयलो तातूंतल्यान एक पारदर्शकता आमकां मेळटा. तांकां बँकेच्या माध्यमांतल्यान, म्हणजे थ्रू पंचायत येना तर डायरेक्ट गव्हर्मेंटा कडल्यान तांकां बँकेन तांच्या अकाउंटाचेर खात्याचेर तो पेमेंट तांकां केलो गेलो वता. ही एक तातूंतली पारदर्शकता आसा. आनी जे काम जे करतात तातून आमी वचून जो आमचो ग्राम सहाय्यक जो आसा, रोजगार सहाय्यक म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायतीन आसता, तो ग्रामपंचायतीचो सहाय्यक वचून थंय ते जी कामां जातात ताजेर तो ताजी देखरेख करता. समन्वय आणि मार्गदर्शन, म्हणजेच जी वेगवेगळी खातीं जावं वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आसत किंवा PWD खातें आसत, सिवरेज डिपार्टमेंट आसत, हांच्याशी जी संलग्न कामां आमची आसात ती आमी प्रत्येक वेळार तांचे कडेन वेळोवेळ वचून तांचे कडेन त्या विशयाचेर उलोवन जेणे करून आमच्या गांवांत कशी समृद्धी जातली किंवा गांवगिऱ्या वाठारांनी आमी जॉब कार्ड होल्डर्सांक वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा थ्रू आमी कामां कशी दिवपाक शकतली हाजेरूय आमी चडान चड भर दिता. तशेंच युवक आणि महिला बचत गट जे म्हटलें किंवा शेतकरी हांकां सहभागी करून घेवपाचो आमी खूब प्रयत्न करतात. आमचे म्हाका दिसता चडशे जॉब कार्ड होल्डर्स आसात ते चडशे शेतकरी आसात. म्हणजे जशें म्हटलां ह्या स्किमीन की 60 दीस तांकां सुटी आसतली, म्हणजे जे 60 दीस तांचे कडेन आसतले ते तांच्या शेतांनी काम करतले आनी बाकीचे हेर उरिल्ले दीस आसात ते जे जॉब कार्ड 125 दीस तांचे कडेन आसतले त्या माध्यमांतल्यान तांचे कडल्यान आमी कामां करून घेतली. दुसरे बचत गट जे आसात, सेल्फ हेल्प ग्रुप, म्हाज्या पंचायतीन तर भरपूर सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात आनी पूर्ण म्हाका दिसता गोंयभर सगळ्यांत एक्टीव ग्रुप अशें म्हणपाक हरकत ना. तांकां रोजगार निर्मिती आमी ह्या माध्यमांतल्यान कशी दिवपाक सोदतली हाजेरूय आमचो सदांच ग्रामपंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां कितले पर्यंत हेल्प करपाक शकतली की ती आत्मनिर्भर जावपाक शकता महिला. तशेंच जे युथ्स आसात, जे बेरोजगार आसात, तांकांय बीन ह्या स्किमी अंडर जाता तितले घेवन म्हणजे युवकाच्या माध्यमांतल्यान आमी रोजगार निर्मिती कशी करपाक शकता हाजेरूय आमी चडान चड भर दितात. नेक्स्ट ग्रामसभेची आमी जी भुमिका आसा, जशें सरान सांगलें, गांवच्यो ज्यो गरजो आसात त्यो ग्रामसभेन आमी मांडटात, लोकां कडल्यान सजेशन घेतात, प्रायोरिटीचेर कितें कामां करपाची हाजेरूय आमी भर दितात आनी ताका मान्यताय ग्रामसभेन आमी मेळयतात.
मागीर कामाची मजुरी दिवप म्हणजे मंजुरी दिवप म्हणजे जी आमी रेझोल्युशन्स घेतात ती पास करून हाडप. महिला आणि युवकांचो सहभाग आतां सांगलें हांवें तशें कामाचेर देखरेख करप तें आतां हांवें सांगलें. जो आमचो ग्राम विकास जो आसा जो मनीस नेमिल्लो आसा तो तेजेर देखरेख करपाक वता. पारदर्शकता हांवें ऑलरेडी सांगलें. आनी मुख्य मुद्दो जो आसा तो लेखी परीक्षण. लेखी परीक्षण जेका आमी सोशल ऑडिट अशें म्हणटात तें अत्यंत गरजेचें आसा आनी तें ग्रामसभे मुखार दवरप हें खूब गरजेचें आसा. जो आमी खर्च करतात ज्या लेबरांक किंवा आमी जी कामां घेतात ताजेर जो खर्च जाता हो पारदर्शकता हातून येवपा खातीर हें लेखा परीक्षण जें आसा तें खूब गरजेचें आसा. म्हणून जेका आमी सोशल ऑडिट अशें म्हणटात हो एक म्हत्वाचो मुद्दो आमी ग्रामसभेन घेतात. नेक्स्ट, ही योजना गांवांत आयिल्ल्यान कितें जाता तर जे गांवांत आमचो गांवगिरो वाठार आसता आनी गांवांत रोजगार संदी ज्यो खूब कमी आसतात आनी जेणे करून आमकां रोजगार वाडोवपाक एक ह्या माध्यमांतल्यान संदी मेळिल्ली आसा. चडांत चड रोजगार आमी कसो वाडटलो हाचेर भर दिवपाक जाय. जे गांवांनूच काम मेळप म्हणजे आमी पळयतात की भायल्या स्टेटींतले लोक जे आसात ते आमच्या गांवांत येतात, काम करतात. पूण ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान गांवांतल्याच लोकांक किंवा तरणाट्यांक जे बेरोजगार आसात तांकां आमच्या भायर खंय वचनासतना कामाक गांवगिऱ्या वाठारांनीच आमच्या गांवांत तांकां काम दिवन तांकां कशें आत्मनिर्भर करपाक शकता हाचेर चड भर दितात. म्हणजे तातूंतल्यानूच ती स्थलांतर बंदी जाता. म्हणजे बाबा आमच्या गांवांत जॉब ना म्हणून आमी दुसऱ्या गांवांत वचून स्थलांतर करतात किंवा भायल्या स्टेटींतले लोक जे आसात लेबर्स जे आमच्या गांवांत येवन काम करतात. आतां सरान जशें सांगलें की कचऱ्याची समस्या खूब आसा पूण आमचे भुरगे खूब बेकार आसात. जवळ जवळ 700 ते 800 रुपया आमी पर डे तांकां पे करतात पूण कचरो उबारपाचें काम म्हणून आमकां लेबर्स मेळनात जे आमकां भायल्यान हायर करचे पडटात. हो जो विशय आसा तो खूब व्हडलो आसा. ताजेर उलयतले जाल्यार खुबूच म्हणजे कचऱ्याचो जो विशय आसा. म्हणजे अशे जर आमचे गांवचे लोक तरणाटे जर हातूंतल्यान तयार जाले दिसाक 700 ते 800 रुपया म्हणजे खूब चड पयशे आसा त्या मनान पळोवपाक गेल्यार. म्हणजे अशे जर आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी भुरगे जर मुखार येत जाल्यार तांकां ही संदी आमी दिवपाक शकतात. तशेंच उदकाचे दुसरो विशय जो आसा उदकाचें ह्या माध्यमांतल्यान उदकाचें वेवस्थापन जें आसा तें आमी करपाक शकता. आमचे जे नैसर्गीक स्त्रोत जे आसात ते आमी फुडल्या पिढी पर्यंत कशे बाळगून दवरपाचे किंवा आसा तातूंत म्हणजे पॉल्युटेड न जाता आमी ते कशा पर्यंत जे सांबाळून दवरप आनी ताजेर म्हणजे मुखार जे आमची पिढी येता तांच्या पर्यंत ते सांबाळून कशें दवरतले हाजेर चडांत चड भर दितले. मागीर शेततळी जी आसात ह्या स्किमी अंडर जी आमी ल्हान ल्हानशी कामां घेवपाक जाता. आमचे गांवगिरे वाठार आशिल्ल्यान जशे कुळागरां किंवा शेतां आसा तातूंत ल्हान ल्हानशी तळी आसा ती ह्या स्किमी अंडर आमी बांदपाक शकतात. तशेंच ल्हानशे बंधारे बांदपाचे. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जे आसा ते काम करताच पण ते मोठे बंधारे किंवा जी मोठी कामां आसा ती घेवपाक शकता. पण ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमी ल्हान बंधारे किंवा पाट जशे इदोळ सरान सांगले कुळागरांनी पयलीं पाट आसताले आनी ते पाट जे आसात ते म्हाज्याय पंचायतींनी आमी लोकांक बांदून दिल्ले आसा कुळागरांत. मागीर पावसाचें उदक येता तें आडोवप आनी सांठोवप ही एक काळाची अत्यंत गरज आसा. आनी जी वेगवेगळी पावसाचेंच उदक न्ही जर सौर उर्जा जी आमकां फ्रीली मेळटा ती ताच्या माध्यमांतल्यान आमी कसो रोजगार निर्मिती करपाक शकता हाजेरूय आमी चडांत चड किंवा पवन उर्जा जी आसा ती आमकां निसर्गांतल्यानूच मेळिल्ली आसा सो तिजेरूय आमी चडांत चड कसो लोकां पर्यंत ताजो उपयोग जातलो आनी ती आमी प्रिजर्व कशी करपाक शकतली हाजेरूय एक मुद्दो आमी घेवपाक शकता. जशें म्हटलें की स्वच्छता आनी सुंदर गांव स्वच्छता मोहीम आमी ह्या माध्यमांतल्यान राबोवपाक शकता. स्वच्छता म्हणजेच कचरो उबारप किंवा कचऱ्याचें सेग्रिगेशन करप इतलेंच न्ही. स्वच्छता म्हटल्यार आमचो सर्वांगीण विकास जावपा खातीर आमचें आरोग्य सांबाळप. जी हरित क्रांती जेका म्हणटात ती चडांत चड राबोवपाचो प्रयत्न करप. चडांत चड झाडां लावपाचो आमी यत्न करप. जशे बाकीचे मुद्दे आमी घेवपाक शकतात पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान. घन कचरो वेवस्थापन. आमच्या पंचायतीन MRF शेड आसा. सगळ्यांत फोंडा तालुक्यांतली पयली MRF शेड आमच्या पंचायतीन आसा. आमच्या कडेनूय वेगवेगळ्या मशिनरीज आसा जेणे करून आमी कचरो सेग्रिगेट करून ताजेर प्रोसेसिंग युनिटूय आमच्या कडेन आसा. मागीर प्लास्टीक मुक्त गांव कसो करतले
हाजेरूय आमी ह्या स्किमी अंडर खूब प्रयत्न करपाक शकता. तशें महिलांचे सक्षमीकरण आमी म्हटलें की बचत गटाच्या माध्यमांतल्यान लघु उद्योग तांकां करपाक शकता. लघु उद्योग म्हटल्यार आमी तांकां कुक्कुट पालन जे आमी हेका म्हणटात आमी पोल्ट्री फार्मिंग जाका म्हणटात तें आमी त्या माध्यमांतल्यान घेवपाक शकता. माझ्या गांवान जे चडांत चड सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात ज्यांचे कडेन जॉब कार्ड आसा तांकां हांवें 2 ग्रुपांक वर्मी कंपोस्टाचे पिट्स बांदून दिले आसा. हांव मागीर तुमकां क्लिप्स दाखयता. पण ते वर्मी कंपोस्टाचे पिट्स तांकां करून दिल्ल्या कारणान तांकां एक रोजगाराची संदी ह्या माध्यमांतल्यान हांवें आमच्या पंचायतीन दिल्ली आसा. तशेंच आर्थीक स्वावलंबन म्हणजे ज्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा वेगवेगळे साबार अशे जशे लघु उद्योग म्हटले आमच्या ग्रामपंचायतीन जरी ह्या स्किमी अंडर नासले तरी आमच्या मिनिस्टराच्या माध्यमांतल्यान जे हातमागाचे आसात काम जे गांवची ट्रेडिशनल आमची जी कुणबी साडी आसा कुणबी शॉल्स आसा किंवा कुणबी टॉवेल्स आसा ते आमच्या ग्रामपंचायतीच्या हातून खुबशे 7 मार्क्स आसात आमचे जेणे करून महिलांक आमी तातूंतल्यान रोजगार दिवपाक शकतात. शाश्वत विकास हो एक महत्वाचो मुद्दो जावन आसा. शाश्वत विकास आमी इतल्या खातीरूच म्हणटात की आमचो नैसर्गीक म्हणजे जो सैम आसा तो सांबाळून म्हणजे नॅचरल हे आतां खूब बदल जायत आसा. जशें जशें आमी आधुनिकीकरण जाता तशेंच आमचो निसर्गाचो हो जो आसा तो बदलत आसा आनी नैसर्गीक हें सांबाळून आमी मुखार वतना जाता तितली झाडां जशें हांवें पयलीं म्हटलें ह्या वर्साक हांवें 6,000 झाडां लायलीं. पण आमच्या पंचायतीन आमच्या मिनिस्टराच्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 32,000 झाडांचें वांटप जालें आनी ही म्हाका दिसता गोंयभर न्ही खंयच इतलो प्रमाणान आमी झाडां लावपाचें बाकीच्या गांवांनी जावना तें आमच्या ग्रामपंचायतीन हे एक मुख्य काम जाल्लें आसा. तशेंच पर्यावरण संरक्षण जे करप म्हणटात आमचो गोवा हो ल्हानसो जरी प्रदेश आसलो तरी आमकां समुद्र किनारो आसा न्हंयो आसात आमचे व्हाळ आसात बंधारे आसात जी पावसाच्या पुराचें उदक आसा तें आमचे भितर येता. आमची जी शेती आसा ती नश्ट जाता खारें उदक बऱ्याचशा ठिकाणान आमचे भितर येता आनी ते खारें उदकाचेर कितें तरी नियंत्रण करपा खातीर ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमी खुबसो पर्यावरण जे संरक्षण आसा ते करपाक शकता रिटेनिंग वॉल्स किंवा हे बांदून आनी भविश्यान जो सुरक्षीत गांव आसा तो आमच्या फुडल्या पिढी पर्यंत आमी दिवपाक शकता. जश्यो म्हाज्यो कल्पना आसात की ही जी स्कीम आसा त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमी म्हणटात की विकसीत भारत 2047 हे मानादीक पंतप्रधानांचें स्वप्न आसा तशेंच आमच्या गोंय सरकाराचें वेगळी स्वप्न आसात आनी ती जर साकार करतली आनी आमच्या जर महिलांक किंवा बचत गटांक किंवा युवकांक आमी जर रोजगाराची संदी ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक शकता जाल्यार ज्यो म्हाज्यो फुडल्यो फ्युचर आमी हांव पंचायतींतल्यान घेवपाक शकता अशी कामां जावन आसात. गांवांत सामुहीक भाजीपालो लावप म्हणजे जे बचत गट आसात तांच्या माध्यमांतल्यान जशे लघु उद्योग म्हटले हांवें तशेंच हो एक उपक्रम जे पडींग जमनी आसात ते पडींग जमनी दवरनासतना रेंटान घेवन ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान किंवा जे फार्मर क्लस्टर्स आसा शेतकऱ्यांचे क्लस्टर्स आसा तांच्या माध्यमांतल्यान जर आमी सामुहीक भाजीपालो किंवा आनी कसले जे फळफळावळ म्हणटात ताजे जर पीक घेत जाल्यार एक प्रकारे तांकां रोजगार हो आमी दिवपाक शकतली. तशेंच रोपवाटिका आनी वृक्ष लागवड आतां जी गरज आसा ती झाडां लावपाची झाडां जगोवपाची आनी आमच्या फुडल्या पिढी पर्यंत जो आमचो सैम आसा तो सांबाळून दवरपाचो म्हणून रोपवाटिका जाका आमी नर्सरी म्हणटा हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान आमी रोपवाटिका तयार करून तातूंतय एक रोजगार निर्मितीची संदी आमी युवकांक किंवा महिलांक दिवपाक शकतात. स्वच्छ आनी सुंदर गांव जे हांवें ऑलरेडी उलयलां गोठो आनी शेणखत जे आसा आमी सेंद्रीय खत म्हणटात जाका ताजेर आतां चडांत चड सगळें चलता. शेतां जीं आसात आमी जी सेंद्रीय खतां जी वापरतात वर्मी कंपोस्ट म्हणा किंवा शेणाचे हें करून ताजेरूय आमी एक भर दिवपाक शकता. गोठो विकास इतल्या खातीरूच म्हणजे आमी जे पशुपालन जे म्हणटात तातूंतय ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमी कितें करपाक दिवपाक शकतात किंवा रोजगार दिवपाक शकतात युवकांक जाल्यार आमी ताजेर भर दिवपाक जाय. तशेंच जलसंवर्धनाची कामां आमी जी पारंपारीक पद्दतीन उदकाची साठवण बऱ्या तरेन करतातूच म्हणजे म्हाज्या जरी पंचायतीन पळयलें जाल्यार आमी जे वेटलँड्स म्हणटात तांचे सांबाळ आमी खूब बऱ्या तरेन करतात आनी आमचे
मुखार हे जे आसात म्हणजे वेटलँडाचे हे जाल्ले आसा म्हणजे गव्हर्मेंटान तांकां वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसात. सो तांचें संवर्धन करप आनी आधुनीक पद्दत वापरून जर आमी कितें जे उदकाचें आमी पावसाचें उदक आमी जिरयतात पूण आनी जर आधुनीक तंत्रज्ञान जर कितें एडवान्स जर आसत टॅक्नोलॉजी जाल्यार त्या माध्यमांतल्यान आमचो जो पावसाचें उदक आसा तें आमी जर साठोवपाक शकतलीं जाल्यार शेतीपूरक जी कामां आसात ती आमी मुखार व्हरपाक शकतलीं. आणि गावातल्या सार्वजनिक जागांची दुरुस्ती म्हणजे जे आमी जाका आमचो ऐतिहासीक वारसो जाका म्हणटात अशें जर कितें आसत जाल्यार त्यो आमी सांबाळून आणि त्याच्या माध्यमांतल्यानूय जर आमी कितें पर्यटनाच्या दृश्टीन दुसरो जो विशय आसा पर्यटनाच्या कामान आमच्या गांवांत म्हणजे म्हाज्या जरी पंचायतीन भरपूर देवळां आसा चर्चीस आसात तातूंतल्यान आमी जर रोजगारची संदी ह्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या युवकांक दिवपाक शकतली किंवा जी तळी आसात आमचे जे वेटलँड्स आसात थंय स्थलांतरीत पक्षी येतात ताच्या माध्यमांतल्यान एक इको टुरिझम कशें आमी जर करपाक शकतली जाल्यार ही एक रोजगाराची संदी आमी तांकां दिवपाक शकतात. नेक्स्ट हे म्हाजे काही क्लिप्स आसतले हे वर्मी कंपोस्ट आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपान दिल्ले आसात बांदून पयली जी स्कीम आशिल्ली मनरेगाच्या अंडर. नेक्स्ट कॅज्यू प्लांटेशन आमी अशें करतात ह्या स्किमी अंडर. नेक्स्ट अशें आमी सोप पीट जे सरान येदोळ म्हटलें न्ही किचन वेस्ट आसा उदक जें आसा सांडपाणी जें जाका म्हणटात आमी ते रस्त्यार सोडनासतना अशा प्रकारचे 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर ह्या स्किमी अंडर लोकांक आमी जवळ जवळ 100 वयर पिट्स मारून दिल्ले आसात आणि अजूनही आमच्यो फायली पेंडिंग्स आसा. नेक्स्ट ट्रेंचीस हे काजू प्लांटेशनाक आमी चड करून काजूची झाडां केन्ना शिंपपाक वचनात पूण तांकां उदकाची गरज आसा म्हणून जे पावसाचें उदक जें आसा ते कशें साठयतली म्हणून अशा प्रकारचे ट्रेंचीस आमी तांच्या काजू प्लांटेशनान करून दितात. आणि सांगपाचें म्हटल्यार ही येवजण आमी कागदापुरतीच मर्यादीत न दवरता जर सगळ्यांचो आणि गांवाचो विकास जातलो सर्वांगीण विकास जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या हाजेर विचार करपाची खूब गरज आसा. सगळ्यांचो सहकार्य जर आसत जाल्यार सुंदर स्वच्छ समृद्ध आणि आमी जाका म्हणटात रोजगार निर्माण करपा सारको गांव एक आदर्श गांव ठरोवपाक आमी निश्चितूच मुखार सरतली हातून मातूय दुबाव ना. सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. म्हाज्या रुरल एरियान रावपी आसात तांचेच आमी जॉब कार्ड केल्ली आसा जे शेतकार भाव हांवें म्हटलें येदोळ पयलीं जे शेतकार भाव आसात आमचे तांचेच जॉब कार्ड केल्ली आसा. बचत गटाच्या माध्यमांतल्यान शिरोड्यात गांडूळ खताचो तुम्ही हे केल्लो आता तेजेर तुम्ही काय सांगता तो आसा का बंद पडला? चालू आसा आणि तातूंतल्यान ती गांडूळ खत निर्मीण म्हणजे करून ती विकतात. महिला बचत गट तेच्यान आता काम करतात. 2 महिला बचत गटान 2 वेगवेगळे हे करून दिल्ले आसात आमी. आणि तुम्ही जे शिरोड्यात म्हणल्या 32,000 झाडां वाटल्या ते गावापुरती वाटल्या का एंटायर शिरोडा वाटल्यात आणि गावानूच फूल एंटायर शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी वाज आणि माझ्या पंचायतीन आम्ही मनरेगाच्या माध्यमांतल्यान 6,000 वाटल्यात या वर्सात. आणि कितें विचारपाचें आसा? 125 दिवसाचं वर्गीकरण कसं करणार तुम्ही कोणत्या जास्त याला म्हणजे जी कामं आमच्या पंचायतीची जी प्रायोरिटी असेल ज्या कामांसाठी जसं की मला काजू ह्या भरपूर प्रमाणात असतात म्हणजे गोवा हे काजूचं मुख्य उत्पादक क्षेत्र आहे त्याच्यामुळे जे पीट्स आहेत ते आम्ही दरवर्षी वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे डोंगर जे आहेत डोंगर माथ्यावर हे पीट्स आम्ही करतो. मग जसं म्हटलं की पाट बंधारे जे पाणी आमचं ज्याला आम्ही कॅनल्स म्हणतो व्हाळ म्हणतो त्या व्हाळाच्या माध्यमातून आम्ही जर तिथे बंधारे बांधून ते पाणी जर अडवून जे भाजीपाला वगैरे जे आमचे जॉब कार्ड होल्डर्स बरेचसे आहेत ते भाजीपाला ह्या दिवसात आता हा सीझन आहे भाजीचा आणि त्या माध्यमातून ते भाजी लावतात आणि त्यांना आम्ही ह्या माध्यमातून सहकार्य करतो म्हणजे काही ना काहीतरी त्यांना काम असतंच. म्हणजे आता जसं म्हटलं की मध्ये स्कीम आली की पिट्स मारून द्यायचे त्या फाईल्स पुटअप करून त्या सँक्शन करून आणून जे 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर आम्ही जे सोप पिट्स जे लोकांना दिलेले आहेत त्याच्यामुळे सुद्धा त्यांना रोजगार निर्मिती
म्हणजे 125 दिवस तरी मला वाटतं कमी आहेत त्यांच्यासाठी ते. म्हणजे त्यांना जो रोजगार मिळायला पाहिजे, जे बेकार किंवा आपले जे काम नसलेले जे रोजगार आहेत त्यांना 125 दिवस हे खूप कमी आहे. या स्कीम खाली रोजगारासाठी पैसे येतात सरकारकडनं, मग ते इन्फ्रास्ट्रक्चर मटेरियल वगैरे त्यात तो पैसा कुठून उचलतात? म्हणजे मला रोजगार येतो ना 125 हो. दिवसाचा सरकारकडनं हो. म्हणा. बाकी आता तयार करायला काहीतरी लागतं ना आता मग ते जे डिपार्टमेंट आहे डिपार्टमेंटकडनं सगळं पुरवलं गेलं. मॅडम माझा एक प्रश्न आहे, तुम्ही 360 जॉब कार्ड सांगा, सेल्फ हेल्प ग्रुपांची वांगडी आसात. बायलां कसली कामां करपाक मुखार सरता, म्हणजे जी तुम्ही तांकां दिता, आणि अशी कितली बायलां आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपाची, आणि ओवरऑल शिरोडा पंचायत तुमची कितले टार्गेट दवरला म्हणजे जॉब कार्ड्स वाडोवपाची? जॉब कार्ड वाडोवपाचे कशें आसा ते तांचेर डिपेंड आसा, पण आमी जो अवेरनेस करपाक जाय प्रत्येक ग्रामसभेन किंवा ज्यो स्पेशल ग्रामसभा जाता, आमच्यो नॉर्मल ग्रामसभा ज्यो आसा, ऑर्डिनरी ग्रामसभा जांकां म्हणटात त्यो 4 आणि स्पेशल ग्रामसभा ज्यो 4 जातात, तातूंतल्यान आमी अवेरनेस करून जाता तितल्या लोकांक आमी तातूंत समाविष्ट करून घेवपाक पळयतात की त्यांनी जॉब कार्ड करचे आणि तांकां रोजगाराच्यो संदी ह्यो सरकारच्या माध्यमांतल्यान मेळचो, हाचेर आमचो चडांत चड भर आसा. बायलांक कसले जॉब्स जास्त? जशें हांवें म्हटलें आतां वर्मी कंपोस्टाचें हें दिलें, तातूंतल्यान 20-40 बायलो तातूंत एंगेज आसात. मागीर आमची सायडीची जी पंचायत आसा थंय जशें सरान येदोळ सांगलें न्ही की सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान कचरो कलेक्शनाच्यो आमच्यो बायलो तितल्यो तयार ना, कित्याक आमच्यो थोड्योश्यो बायलो आसात त्यो एज्युकेटेड आसात. म्हणटकच आमची सायडीची जी पंचायत आसा पंचवाडी म्हणून, थंय ज्यो आसात बायलो न्ही त्यो म्हाका दिसता त्यो थंय कलेक्शन करपाक जॉब कार्ड होल्डर्स आसात, तो कचरो कलेक्शन करता. किंवा आतां आमी झाडां लावपाची आसात पळय, चडश्यो महिलांचो समावेश तातूंत करपाक पळयता झाडां लावपाच्या माध्यमांतल्यान. आनी म्हाजें विजनूय परत आसतलें की हांवें जशें म्हटलें ती क्लस्टर जे आसात, फार्मर क्लस्टर किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान आमी भाजीचे पडींग जमनी ज्यो आसात त्यो आमी लिजाचेर घेवन तांकां तातूंतल्यान भाजी किंवा फळभाजी जी लावपाची आसा तांकांय प्रमोट करपाक शकता. हय ओल्ड स्किमी अंडर पण सेम उरतली, ती कार्डां तशीच उरतली. आमचे ऑलमोस्ट म्हज्या ह्या वर्साक एवरेज सगळेच एक्टीव आसाय अशें ना, थोडे येतात आणि थोडे 100 दीस काम करतले किंवा 125 दीस काम करतले अशें ना, तांकां मदीं मदीं गॅपूय घेतात ते. सो कितें म्हटलं तुमचो प्रश्न? सॉरी. ऑलमोस्ट ह्या वर्साक म्हणजे 25 ते आता 26 सुरू जाल्लें आसा, त्यामुळे जवळजवळ हांवें म्हाज्या जो पयसो तांच्या खात्यान आयिल्लो आसा जॉब कार्ड होल्डर जवळजवळ 11.5 लाख आयिल्ले आसात. ना ह्या वर्साचेच फक्त ह्या वर्साक 25-26 ह्या जवळजवळ 11.5 लाख तांच्या खात्यान आयिल्ले आसा जॉब कार्ड होल्डरांच्या. सो बाय अक्षता भट पुराणीक आमच्या सांगत आसा, हांव रिक्वेस्ट करता मॅडमीन येवन व्यासपीठार बसचे. नाना मिश्राम सर डिरेक्टर हांकां विनंती करता की तुळशीचे जे रोपटे आसा ते तांकां भेट दिवचे. आस्पेक्ट्स ऑफ जी ॲक्ट 2025 कायद्याची बाजू ह्यो खुबश्यो लोकांक खबर आसना, ताका लागून PIBन आयोजीत केल्ल्या ह्या वार्तालाप कार्यावळी ही कायद्याच्या बाजून जी रामजी कशी आसूं येत ताका लागून बाय अक्षता भट पुराणीक हांकां आमी आपयल्ले आसा. विनंती करता की तुमी मुखावेली सुत्रां आसा मातशी. नमस्कार डिग्निटरीज आणि म्हजे मिडिया फ्रेंड्स. कांय जाणांक हांव वळखता, जेन्ना हांव मिडियान आशिल्लें तेन्नाचे म्हजे कलिग्स. सो म्हजो जो टॉपीक आसा तो लिगल आस्पेक्ट्स ऑफ विकसीत भारत जी रामजी. म्हाका खबर आसा जेवणाचो टायम जाला आनी मातसो वेळय जाला, सो जरी PPT व्हडलो आसलो तरी हांव तो आय जस्ट रन थ्रू इट आनी तो बेगीन कवर करपाक ट्राय करतलें. तर विकसीत भारत 2047चे मोख दोळ्या मुखार दवरून हो जो कायदो आसा तो केल्लो आसा. आनी हें फक्त एक धोरण अशें न्ही, पॉलिसी डिस्क्रिशन न्ही, तर ताका कायद्याची जोड दिल्ल्यान ताची अंमलबजावणी योग्य तरेन आनी कंपल्सरिली जावपाक मजत जाता. तर ह्या कायद्या खाला 125 दिसांची वेज एम्प्लॉयमेंटाची गॅरंटी मेळटा
आणि रुरल एम्प्लॉयमेंट आणि लायव्हलीहूड सेक्युरिटी ही फक्त एक इकॉनॉमिक गोल अशीच दवरनासतना ताका कायद्याची जोड आनी ताजो एनफोर्समेंट मेळटा. तर डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ज्यो आसात त्यो फंडामेंटल रायटा भशेन न्ही, त्यो एट द डिस्क्रिशन ऑफ द गव्हर्मेंट जाता. पण हो कायदो केल्ल्या कारणाक लागून हाका लागून सोशल आनी इकॉनॉमिक जस्टिसाक उर्बा मेळटा. तशेंच इनइक्वेलिटीज ज्यो आसात, म्हणजे जर काम नासतना कोण गरीब असो उरता, बेकार उरता, ते उरनासतना तांकां काम मेळिल्ल्या कारणान इनइक्वेलिटीज ज्यो आसात त्यो रिड्यूस जातात. विलेज पंचायत आसात त्यो घटमूट जातात आनी लायव्हलीहूड, हेल्थ, एज्युकेशन आनी डिग्निटी मेळटली हाची खात्री जाता आनी ह्यो डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीच्या हातान हात घालून वता. तर आता हातूंत भितर कशे तरेन ही पॉलिसी किंवा हो कायदो, ही धोरणां चलतली ती म्हणजे हातूंत केंद्र सरकाराचो रोल कितें आसतलो तो म्हणजे पॉलिसी फॉर्मेशन आनी नॅशनल विजन. केंद्र सरकारान ही पॉलिसी, हें धोरण तयार केलां. राज्या कडेन समन्वय करप, फंड दिवप आनी ताजो मॉनिटरींग करप, ताजी मोलावणी करप हें काम केंद्र सरकाराचें. राज्य सरकाराचें काम कितें जातलें तर तें म्हणजे हो जो कायदो आसा तो राज्यांतल्यान एडॉप्ट करप लेजिस्लेशना वरवीं. ताच्या नंतर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी जी आसा ती वेगळी नवी काय तयार जावची ना, जी आसा ताचोच वापर हातूंत भितर जातलो. आनी ज्यो कितें ताजो अंमलबजावणी करप आनी ताचें अनुपालन, कंप्लायन्स करप हाची खात्री राज्य सरकार करतले. आनी फुडें ग्रामपंचायतीच्या हातूंत भितर मुखेल काम येता ते म्हणजे ग्रासरूट लेवलाचेर तांणी हो कायद्याची अंमलबजावणी करपाक जाय आनी ज्यो तजवीज आसात ह्या कायद्याच्यो ताजी अनुपालन जातलें हाची खात्री ही ग्रामपंचायतींनी करची पडटली. तर आता हातूंत भितर अकाउंटेबिलिटी किंवा ट्रान्सपरन्सी कशी जातली, सगळ्यात मुख्य म्हणजे नो डिस्क्रिमिनेशन. कोणाकच कसलोय भेदभाव करून काम दिवप ना, हें जावंक जायना. तर सगळ्या कडेन समान नदरेन पळोवपाक जाय आनी सगळ्यांक समानतायेचेर आदारून काम मेळपाक जाय. नॅचरल जस्टीस आनी हातूंत भितर ज्युडिशियल रिव्ह्यू. सो हे दोन हे आसा. तातूंत ग्रामपंचायतीन जेन्ना काम करता तेन्ना नॅचरल जस्टीस फॉलो करपाक जाय आनी जर खंय चुकता, कितें उल्लंघन जाता जाल्यार ज्युडिशियल रिव्ह्यू ऑफकोर्स ताजो जातलो. आता सिटिझनाचें काम कितें, एक जागरूक नागरीक म्हणून ह्या कायद्याचें उल्लंघन जाता, ह्या कायद्यांतले प्रोविजन्स आसात, तजवीज आसात, तांचें उल्लंघन जाता जाल्यार नजर दवरप. इम्प्लिमेंटेशन जर मनमानीपणान जाता ताजेर नदर दवरप. आनी पब्लीक फंडाचो मिसयूज जाता जाल्यार ताजेर नदर दवरप आनी त्या प्रमाणे कारवाय करपा खातीर मदत करप, कंप्लेंट्स करप. हें एक जागरूक नागरीक म्हणून ह्या कायद्या खाला प्रत्येक सिटिझनाच्या, प्रत्येक नागरिकाची भूमिका आसतली. सोशल ऑडिट्स ही ह्या कायद्याची एक खासियत आसा. आता सोशल ऑडिट्स कशे जातले हें प्रत्येक राज्यान स्पेसिफाय करचें पडटलें. दुसरें म्हणजे अंडर आरटीआय एक्ट एप्लिकेशन घालून खंयची इन्फॉर्मेशन मेळूंक शकता, ताका लागून कितें दाखयली पळय अशें जावपाक कांयच वाव ना. दुसरो म्हणजे कॅग ऑडिट आनी ग्रीवियन्स रिड्रेसल, जाचे कडेन हांव फुडें येता. आता हातूंत भितर कशें चलतलें म्हणजे ही ट्रान्सपरन्सी किंवा अकाउंटेबिलिटी कशी जातली ती म्हणजे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कॉर्डिनेटर आनी इम्प्लिमेंटींग एजन्सीज ज्यो आसतल्यो तो जो फंड येता ताचें प्रॉपर युटिलायझेशन आनी वेवस्थापन जातलें हाची खात्री त्या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कॉर्डिनेटरान करची पडटली. आता ताज्या खातीर स्टेट गव्हर्मेंट जी आसा, प्रत्येक राज्य सरकारां जी आसात तांणी प्रॉपर बुक्स मेंटेन करचे पडटले. एम्प्लॉयमेंट कितलो दिला आनी एक्सपेंडिचर कसो जाला ही राज्य सरकाराची जबाबदारी आसतली. कामाची योग्य तरेन अंमलबजावणी, एक्झिक्युशन जातलें हाची खात्री राज्य सरकारान करची पडटली, त्या खातीर वेवस्था करची पडटली. आनी जे पगार आसा किंवा अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी भत्ता जो आसा तो डायरेक्टली त्या व्यक्तीक मेळटलो. सो हातूंत मिडल कोणूच नासतलो. जर कसलोय डिस्प्यूट आसा किंवा कितें कंप्लेन आसा जाल्यार ती प्रोग्राम ऑफिसरा कडेन ग्रामपंचायतीन कंपल्सरिली दिवची पडटली आनी प्रोग्राम ऑफिसरान ती कंप्लेंट 7 दिसां भितर ताजो निवाडो दिवचो पडटलो. आता राज्य सरकारान त्या खातीर टायम बाउंड म्हणजे वेळे भितर आनी मल्टी टियर ग्रीवियन्स रिड्रेसल मेकॅनिझम हे गट पावंड्यार, जिल्लो पावंड्यार स्थापन करचे पडटले. सो वॉर्ड पावंड्यार, ग्राम म्हणजे गांव पावंड्यार, पंचायत पावंड्यार
ब्लॉक पावंड्यार आनी डिस्ट्रिक्ट पावंड्यार हे इन्स्टिट्यूशनल मेकॅनिझम करचे पडटले. आठवड्यांतलो एक दीस जो ऑफिसर आसा जो हे ग्रिवियन्स आयकतलो, रिड्रेस करतलो, तो एटलिस्ट आठवड्यांतलो एक दीस थंय आसचो पडटलो आनी जे कितें ग्रिवियन्सीस येतात ताजी एक्नॉलेजमेंट दिवची पडटली. स्पॉट व्हेरिफिकेशनाच्या वरवीं ह्यो ज्यो कंप्लेंट्स आसात त्यो 7 दिसां भितर ताजी एन्क्वायरी करची पडटली आनी कितें आपणे ताजेर एक्शन घेतल्या आनी जो इशू जो आसा तो सुटावो करपाक कितें काम केलां तो 15 दिसां भितर तो इन्फॉर्म करचो पडटलो, रिजॉल्व करून ताजो रिपोर्टूय दिवचो पडटलो. जर हो 7 दीस आनी 15 दिसां भितर जर हें जायना जाल्यार तो ह्या प्रोविजनाचें उल्लंघन केलां अशें मानून त्या प्रमाणे ताचेर कारवाय जातली. जर मिसयूज जाला फंडांचो जाल्यार FIR लॉन्च करपाची आनी त्या प्रमाणे प्रोसिडींग करपाची जबाबदारी ही डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटराची आसतली. आनी तो जी कंप्लेंट येता ती बेटीत न्ही तर ताजी प्रॉपर म्हणजे ती एंड पर्यंत व्हरपाची, ताजी सगळो तपास करून ती ताजो सोक्ष मोक्ष लावप हे गरजेचें आसतलें, म्हणजे मॅन्डेटरी आसतलें. आनी ताजो जो ग्रिवियन्स जो कितें आसा ताचेर कितें एक्शन घेतला ताजो पंचायती मुखार रिव्ह्यू मिटिंगेक हो दवरचो पडटलो. So failure of panchayat and program officer to provide employment within stipulated period. जर कोणे अर्ज दिलो तो जर ताका विदिन द जो पिरियड दिला त्या पिरियडा भितर ताका जर काम दिवना किंवा ताका बेरोजगारी भत्तो दिवना किंवा ताका टायमार पेमेंट दिवना किंवा पेमेंट अजिबात दिवना किंवा जे कामाच्या सुवातेर ज्यो कितें फॅसिलिटीज आसपाक जाय त्यो फॅसिलिटीज थंय ना किंवा डिस्क्रिमिनेशन जाला कसल्या प्रकारचें किंवा हरेसमेंट जाल्या किंवा कामगारांच्या कायद्याचे हक्कांचे कसले उल्लंघन जाला जाल्यार ताजी कागाळ ही ह्या कायद्या खाला करून घेतली. आता कंप्लेंट जाली ताजेर जर निर्णय जर फेवरेबल ना म्हणजे जसो जाय तसो ना ताका अपील करपाक जाय जाल्यार कितें प्रोविजन तर ग्रामपंचायती कडेन दिल्ली कागाळेचेर जावना जाल्यार ती प्रोग्राम ऑफिसरा कडेन अपील करपाची. प्रोग्राम ऑफिसराच्या निवाड्याचेर अपील आसा ती डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटरा कडेन. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटराच्या निर्णयाचो अपील आसा ती स्टेट ग्रीव्हन्स रिड्रेसल अथॉरिटी कडेन वतली. ह्यो सगळ्यो ज्यो अपील्स आसात त्यो विदिन 45 डेज ऑर्डर दिल्ल्या 45 दिसां भितर फायल करपाक जाय. सो 45 डेज इज द लिमिटेशन पिरियड आनी अपील फायल जाल्ल्या 30 दिसां भितर त्यो अपीलाचेर निर्णय जावपाक जाय. आनी ताच्या खातीर ओम्बुड्सपर्सन अपॉइंट करप ही राज्य सरकाराची जबाबदारी आसतली आनी त्या खातीर ज्यो कितें गायडलायन्स आसात त्यो इशू करतले. आता पब्लीक ऑफिसर जो आसतलो जो अंडर दीस डेफिनेशन जो पब्लीक ऑफिसर दिला ताज्या अगेन्स्ट कितें जावंक शकता कारवाय जाल्यार ताज्या अगेन्स्ट क्रिमिनल प्रोसिडींग जावंक शकता, प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टा अंडर ताजेर कारवाय जावंक शकता आनी CCS सर्वीस रुल्सा अंडरय ताज्या अगेन्स्ट कारवाय जावंक शकता. ते ज्युडिशियल इंटरव्हेन्शन केन्ना जावंक शकता ते म्हणजे ज्यो ड्युटीज आसा त्यो ताणें पुराय करूंक ना किंवा निधीचो गैरवापर केलो किंवा जी समानतायेची जी पॉलिसी आसा धोरण आसा ताजें उल्लंघन जालें जाल्यार ज्युडिशियल रिव्ह्यू जाता. येस, टू कन्क्लूड आय वूड से की आमच्या गांवाची उदरगत साधून देश विकसीत करपाक 47 पर्यंत ही मोख दवरून हो कायदो केला. थँक्यू. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो पणजी गोवा यांच्या वतीनं आज या ठिकाणी आयोजित वार्तालाप ज्याचा विषय होता विकसित भारत जी रामजी कायदा 2025 या कायद्याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी तत्पूर्वी या वार्तालापाचं उद्घाटन करण्यासाठी जे उपस्थित होते ते आपल्या राज्याचे ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव माननीय श्री अर्जुन मोहन सर या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं. उद्घाटक म्हणून ते या ठिकाणी उपस्थित झाले त्याबद्दल मी पत्र सूचना कार्यालय पणजी गोवा यांच्या वतीनं त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर जो पहिला सत्र होता त्यामध्ये उपस्थित असलेले पंचायत विभागाचे उपसंचालक माननीय श्री प्रसिद्ध नाईक सर या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांनी सुद्धा वेळेत वेळ काढून या विकसित भारत जी रामजी कायदा याविषयी
विस्तृत स्वरूपामध्ये आपल्याला त्यांनी माहिती दिली की जिल्हा स्तरावर, राज्य स्तरावर, तालुका स्तरावर, ग्रामपंचायत स्तरावर कशा पद्धतीने ही योजना राबवली जाणार आहे आणि त्यामध्ये असलेले जे महत्त्वाचे घटक आहेत ते विशेष उदाहरणासह त्यांनी आपल्याला या ठिकाणी सांगितलं आहे. त्याबद्दल ते उपस्थित असल्याबद्दल त्यांचंही मी पत्रसूचना कार्यालयाकडून मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर दुसरं सत्र, त्याच सत्रामध्ये दुसरं जे सत्र घेतलं ते सरपंचताई सौ मुग्धाताई शिरोडकर ही या ठिकाणी फोंडा तालुक्यावरून या ठिकाणी येऊन ते आपल्यामध्ये उपस्थित झाल्या आणि त्यांनी अतिशय छान असं ग्रामीण स्तरावर, कारण ही योजना शेवटी जी राबवली जाणार आहे ती सर्वात महत्त्वाची संस्था ही ग्रामपंचायत आहे आणि त्यातले त्यात विशेष म्हणजे ग्रामसभा आहे. ज्या पद्धतीने दिल्लीत संसद आहे त्या पद्धतीने ग्रामपंचायतवर ग्रामसभा आहे. त्या माध्यमातून विविध चॅलेंजच्या माध्यमातून ते कशा पद्धतीनं काम करत आहेत आणि ह्या योजनेला कशा पद्धतीने जोडून कामं होत आहेत याविषयी सुद्धा त्यांनी छानपैकी या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे. त्याबद्दल ताई आपलंही मी पत्रसूचना कार्यालयाकडनं विशेष आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर खूप धावपळीमध्ये लंच ब्रेकच्या नंतरचा जो सत्र होता तो आपण अगोदरच घेतला आणि त्यासाठी आम्हालाही थोडीशी कसरत करावी लागली आणि त्याच्यात तिसरे पाहुणे आहेत ॲडव्होकेट अक्षता पुराणिक भट, यांनाही खूप कसरत करावी लागली. शॉर्ट वेळेवर लगेच यावं लागलं. त्यांचं शेड्यूल 2 वाजता होतं. तर त्यांनी सुद्धा एकदम धावपळीमध्ये एकदम छान पद्धतीनं, कारण कायद्याच्या चौकटीत असल्यामुळं भरपूर काही गोष्टी आपल्याला एकाच सत्रामध्ये सांगणं शक्य नाही, कारण कायद्याच्या विविध बाजू असतात त्या व्यवस्थितरित्या मांडणी करावं लागतं आणि त्याला अनुसरून असलेल्या ज्या विविध कलमं आहेत त्याची व्यवस्थित आपल्याला माहिती द्यावी लागते. तरी त्यांनी एवढ्या कमी वेळेमध्ये छानपैकी या ठिकाणी माहिती आपल्यासमोर सादर केली. त्याबद्दल मॅडम आपलंही मी पत्रसूचना कार्यालयाच्या वतीनं विशेष आभार व्यक्त करतो. त्याचसोबत आजच्या या कार्यक्रमाचं सुंदर असं सूत्रसंचालन केलं त्याबद्दल मी DIPचे श्याम गावकर सर यांचेही मनापासून आभार व्यक्त करतो. तसेच या ठिकाणी आपण सर्व उपस्थित सर्व माध्यमाचे प्रतिनिधी, संपादक असतील, पत्रकार, बातमीदार, त्यासोबत प्रिंट सोबतच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडियाचे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित सर्व प्रतिनिधींचं या ठिकाणी मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्याचसोबत आमचे या ठिकाणी दूरदर्शन विभाग आणि आकाशवाणी विभागाचे सुद्धा उपस्थित अधिकारी आणि सहकारी यांचेही मी या ठिकाणी विशेष आभार व्यक्त करतो. तसेच केंद्रीय संचार ब्युरो जो आमचाच विभाग आहे, आमच्यासोबत पॅरलल असतो, त्या केंद्रीय संचार ब्युरो पणजी गोवा यांचेही मी पत्रसूचना कार्यालयाच्या वतीनं विशेष आभार व्यक्त करतो. तसेच आजच्या या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी हा हॉलची अरेंजमेंट, सर्व व्यवस्था यासाठी आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल आम्ही हॉटेल फॉर्च्यूनचे सुद्धा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्या दिवशी अतिशय छान असं या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे या कार्यक्रमानिमित्त. तर असं आपण सर्वजण उपस्थित आहात त्याबद्दल आपलं पुनश्च या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि आभार. मी सरांची विनंतीने कार्यक्रम धन्यवाद सर.